भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें तुमकां देव बरो दीस मागता. तुमचे सक्कळ कामां कुशीक दवरनो. ह्या पुणशेताक तुमी आयल्यात. इल्लोसो वेळ वो रेत्रेचो वेळ जेजू संगे करसूंक देवाचें उतर आयकूंक. देव जेजू कोणाचोय ऋणकारी जायना. तुमी दिल्ल्या ह्या वेळा खातीर खंडी जावन तुमकां आज खाली हातांनी फाटीं धाडिना. पावडतान ताचे लागीं आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळाय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वोस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें. त्याच बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां जेजू रित्या हातांनी खाली फाटीं धाडिना. तुमकां शांती दिवं दी. तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सदांक बरी भलायकी दिवं दी. तुमकां राखून आनी सांबाळून दी. एंत जावन आसा आमचें मागणें. तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. सांगातास ही रेतीर आयच्या दिसा सोलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात मानादेक बाप सिरील लोबो, दिव्या ज्योतीचे डिरेक्टर हांगासर ते आसात. व्हडा मोगान हांगासर आयला ती रेतीर सोलोन व्हरूंक. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. मोगाचनो आज वर्त्या संतोषान हांगासर आमी आयल्या. म्हाका ही गरज पळयतना नोयाच्या तारवाचें उडास येवचें. नोयाच्या तारवांत सगळां जागो आसलो न्ही. ताणें वयर गुड्यार तारू गुड्यार लोक पळयतलो म्हणटालो विचारतलो, अरे नोये तूं गुड्यार तारू बांदताय. हसताले ताका. तूं कित्याक बांदताय तें विचारिना. नोयेन सांगलें जाय तांकां, अळे तुमी सगळीं मोर्चार आसात, तुमकां एक तारू बांदता आनी कोणी बांदूना. नोये म्हणालो, म्हजो देव इतलो वर्तो की गुड्या मुसोरी उदाक हाडन म्हजें तारू उपेग करूंक ताका सकत जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखून देवान पळय नोव्याचें तारू गुड्यार बांदूंक सांगलें आनी उदाक तितून व्हेलें. आज हांगासर या कलमाडी म्हणच्या ह्या तारवा भितर आमी आसा. नवें जिवीत हांगातल्यान भायर येतना आमकां नवेंत जिवीत. देखून कांय टेन्शन करचें नाका. म्हाका कळीत आसा जायतें टेन्शन कंत पुरा घेवन तुमी हांगा आयले. म्हाकाय आसा, तुमकांय आसा. जायत्यांनी पवित्र पुस्तक हाडलां. मग कितले जाणांनी बायबल हाडला. 5:1-1-4-1 उपदेशक पुस्तक काडा पळया. उपदेशकाचे ग्रंथ अध्याय 3:11. उपदेशक अध्याय 3:11. ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या काळा पुरत्यो केल्यात. त्या भायर ताणें ताच्या काळजान अनंत काळाची प्रज्ञा गेल्या. तरी आरंभातावन शेवट पर्यंत देवान केलां तें आटापूंक मनशांच्यान जायना. ताणें आपली जीणभर संतोषान आनी कुशलकाय भोगचे प्रास अदीक बरें ताका दुसरें कांयच ना म्हूण हांव समजलो. आमच्या जिवितांत देव कितें आशेता पळया. जीणभर संतोष आनी कुशलकाय भोगचे प्रास अदीक बरें दुसरें कांयच ना म्हूण हांव समजलो. मुखलें वाक्य वाचता आयका. मनशान खावचें पियेवचें आनी आपल्या वावराचें फळ बघून संतोष भरीत आसचें हें देवाचें एक देणें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कितें मनशान खावचें पियेवचें आनी आपल्या वावराचें फळ बघून संतोष भरीत आसचें हें देवाचें एक देणें. आमी संतोष भरीत आसचें म्हूण देव आशेता. उपदेशक परत म्हणटा अध्याय 9 काडा. अध्याय 9 वाक्य 4 मेळ्ळें गी तुमकां. ओके. वाक्य 4. पूण जियेतल्या मदें आसलेल्यांक बरोवसो आसा, कित्याक मेल्ल्या शिवा प्रास जिवंत पेटो बरो. मेल्ल्या शिवा प्रास जिवंत पेटो. थोडी मनशां आसात शिवां बरी कोण्णाक लागीं आपणान मेल्यान ती ताज्या बदलाक पेटो घालें करता. आमगेर आयल्या सगळ्यांक की संतोष करता, सिमट्याले येता. देखून देवाचे उतर म्हणटा तोत्तो बरो. हो गुडा भितर व्हडल्या रानां बरी हाजे बरी लागीं आयल्या हूं करता पळय. तशें आसा थोडी मनशां. मेला मेल्ल्या शिवाप्रास जिवांत पेटो बरो. आपूण मरतले म्हूण जिवांत आसलेल्यांक कळीत आसा, पूण मेल्ल्यांक कांयच कळीत ना.
तांकां मजुरिना आनी तांचो उडास लेगून नंस जाता. तांचो मोग, तांचो द्वेश आनी तांचो मोसर हें सगळें येदोळस नांपयस जालां. आनी सुर्यापोंदा जें कितें घडचें आसा तांतूं तांकां कांयच वांटना. वस संतोशान तुजो उंडो का, उल्हास बरीत काळजान तुजो दाकांचो रोपये. देवाचें उतर कितलें बरें आसा पळय. आमी संतोशान आसा जी, संतोशान कै जी, संतोशान जी संतोशान स्तुती करी जी म्हणून देवाचें उतर आमकां म्हणटा. एकलो आब आसलो. आबानी व्हडली मागीर मात्र घरा. आब टेंशन इतलें टेंशन गी व्हडली मागीर आतां टेंशन सुरू जालें. काल मुसरी बरो आसलो आब, आतां टेंशन करन बसला वगत जैना, च्या पे म्हळ्यार च्या पियेना, वॉकिंग आया म्हळ्यार वॉकिंग आयना, भितर बसता. व्हडली मागीर टेंशन सुरू जालें. सकाळां कडेन सांगलें आबा कालें टेंशन जालां. आबान सकाळीं आबा लागीं उलयलें. मागीर निमाणें कोणें म्हणें आबा कालें सायकोलॉजी आसा, प्रॉब्लेम आसा, ताका सायकॅट्रीक डॉक्टरा कडेन व्हरचें म्हूण. डॉक्टरा कडेन व्हरून गेली. व्हरून येतना डॉक्टरांनी विचारलें, आबा काल्याक बेजाराय, बायल काय पुरपुरता गे. ना दाक्तरा, म्हजी बायल इतली बरी गी, ती काल्या पुरपुरता म्हाका, बरी म्हजी बायल. मागीर कालें टेंशन. भुरगीं म्हणी तुका जोर करतात गे. ना भांगरात आसलीं भुरगीं. शेजारची कांय तुका उपाद्री येता. ना बा कितलीं बरी शेजारची आसात, म्हाका कोणी उपाद्री येता. मागीर तुका टेंशन कालें. टेंशन कांय ना डॉक्टर. परवां इलेक्शन आसा न्ही, काँग्रेस विन जाता की BJP विन जाता की, काँग्रेस विन जाता की BJP विन जाता की, एंती एक म्हाका कंत. आतां ती कंत मुगदल्या मू. आतां कंत ना आमकां. पोर इतल्या वाटार कंत आली आमकां. देवान बरेंत केला. देव सगळें बरेंत करता. संतोशान आशिल्ल्यांक सगळें देव बरेंत करता. देखून आज हांगा देवळांत आमी बसल्या, सोम्याची स्तुती करूं, संतोशान स्तुती करया. सगळ्यां कडेन हो बूक आसा मू. कंतारा म्हणटा आसतना सैतान हांगा तावन धांवतात. सैतानाचें एक काम केलें म्हळ्यार एक्यूज करचें. सगळ्या कंतारा म्हणटा एकलो तोंड दाबून बसल्यार सैतान म्हणटा आळे सगळीं कंतारा म्हणटा देवा आळे तो एकलो तुजो न्ही, तो म्हजो, तो तोंड दाबून बसला पळय म्हणटा. आळे तो तांचे पैकी म्हजो एकलो, ही गर्जीन बसल्या पैकी म्हजो एकलो. आळे तो तोंड उक्तें करना, आळे ती तोंड उक्तें करना, ती म्हजी म्हणटा. देखून ही गर्जी भितर आमी कांतारा म्हणचें दोडत्यान आमी मागता. पळय तुमी कांतारा म्हणटाना तुमची मोत खंय म्हण येता गी ना, राग येता गी, मसर जाता गी, टेंशन जाता गी ना, पुरा आमी संतोशान सम्याक समर्पण म्हणटा. वगत बसा गी पुरा आठवडी मोती भितर येता. देखून जो कंतारा म्हणटा तो देवा सांगाता आसा. ಗವಿ ಆಮಿ ಗೀತ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. 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 ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಇಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ಮನಸ್ಸು ಇಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಅಳಿಯೋ ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು.
ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ, ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ, ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जुजेक ताच्यात भावांनी बायंत गेलो, काही वायट जालें ताका. ताची मुस्तागी वन काडली, काही वायट जालें, ताका बंदेन घालें, राय जालो. थोडे पटी आमी चिंतले बरी जायना, देव चिंतले बरी जाता आमच्या जिवितांत, ते सगळें बऱ्याकच जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मगचनो येवच्या आयतारा आमी फाल्यां न्ही, येवच्या आयतारा पेंतेकोस्ताचें फेस्त आचरण करता. आतां पवित्र आत्म्याक तयारायकाचें नवें चलतेत आसा, देखून आज हांव तुमचे लागीं पवित्र आत्म्या विशीं उलयतां. पवित्र आत्म्या विशीं उलयतां. तुमच्या पवित्र पुस्तकांत लूक चॅप्टर 1:35 काडा. लूक चॅप्टर 1:35. लूक चॅप्टर 1:35 आसा उतर. हांव वाचतां. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्न तुजी सकत तुजेर सावळी घालतली. जंय जंय पवित्र आत्म्या विशीं उलयला की थंय थंय सकत उलयला. पळया, धर्माच्या कृत्य पुस्तकांत जेन्ना पवित्र आत्मा तुमकां येतलो तेन्ना तुमी बळवंत जातले, तुमी सत्य बरीत जातल्यात. देवाचें उतर परत आमकां उगडापणाचे धर्माचे कृत्य पुस्तक आधी 10:38 वाचा. धर्माचे कृत्य पुस्तक आधी 10:38 वाचा. देवान जेजू वास बाय वास वास वास. देवान कशें नजरेत जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी कालेन मागलो, पदवेन बोळान, होली स्पिरीट एंड पावर. जंय पवित्र आत्मा आसा बस बाय, जंय पवित्र आत्मा आसा थंय पावर आसा. आदी
तुम्ही लोरी आसले पळयल्यात लोरी एक गुंडावंक एक व्हडलें ग्रावंड जाय पडटलें अशें 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 करून व्हडलें ग्रावंड जाय जेणे की बस गुंडावंक कितें व्हडलें ग्रावंड जाय आतां आमच्या हांगाच्या ल्हानशा इगरीच्या मुखेल्या ल्हान ग्रावंडांत लॉरी गुंडावंक जाता की ना बस गुंडावंक जाता की ना रावंड काडूंक जाता की ना कित्याक ताका पावर स्टेरींग आसा न्ही पोरण्यासरल्यान पावर स्टेरींग नातल्लें असल्यार देव पावर दितालो आनी खण घेतलो फाटी नवे सोल्ल्यांत वी आर एसिस्टेड विथ द पावर ऑफ द होली स्पिरीट वी आर एसिस्टेड विथ द पावर वी हॅव ए पावर स्टेरींग आमी कश्ट काडचे म्हणून ना पवित्रत्म देवान आमकां दिला देखून मरी एक म्हणटा परमोन्नती सकत तुजेर सावळी घालतली पवित्रत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्नती सकत तुजेर सावळी घालतली ताची सावळी पडल्यार पुरो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पोरण्या सोल्ल्यान पवित्रत्म्याक परमनंट एड्रेस नातुल्लो आमकां ती फॉर्म फिल करतना परमनंट एड्रेस मागीर टेम्पररी एड्रेस आसा न्ही पोरण्या सोल्ल्यान परमनंट एड्रेस नातुल्लो तांकां दितलो मागीर देव फाटी घालून घेतलो परमनंट तांकां दिवना पवित्रत्म समसाव पळयता आमी थंयसर समसाव तिमना मनच्या गांवाक येतालो माय बाबा सांगाता मुखल्यान शिव आयलें व्हडलें शिव तारुण शिव आयलें गरज घालून आयलें देवाचो पवित्रत्म समसावाचेर आयलो आनी ताणें कितें केलें शिवाक धरून तोंडांत धरलें 2 तोंडां इशीन पिंजून गेलें एक शिव तिशीन उडयलें कुडको एक इशीन पवित्रत्म जालो दावीद गोलियाताक मारूंक येताना पवित्रत्म ताचेर आयलो 5 फातर खाण गेले वय एकच फातर पावलो ताका जालो मुग्ध पवित्रत्म ना मागीर ना कंटिन्युअस ना पण मर येतय पवित्रत्म परमनंट एड्रेस पवित्रत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्नती सकत तुजेर येतली पळय प्रेज द लॉर्ड देखून पवित्रत्म मुगाळ भावन आनी भयणीनो आमकां जाय पळया हांगासर पवित्रत्म आयिल्ल्यान मरयेन जेजू कितें केलें जल्म दिलो पवित्रत्म देवान आमकां दिवचो कित्याक आमी आमचे भितर जेजू जल्म जाय आमी आनी जेजूक आमी जल्म दिजे मरयेन गर्भान जल्म दिलो आमी आमच्या आत्म्यांत आमच्या कुडींत जेजूची कूड तिणें भायर हाडली जेजूक तिणें कूड दिली आज आमकां पवित्रत्म दिवचो कित्याक जेजूची आमी जेजूक कूड जाय आमी जेजूक कूड जाय प्रेज द लॉर्ड देखून आज मरिये मायेक जायते तेणी कोडी काडल्यो ते गोत्ता आसलें हांव आतां गर्भेस जायन तर म्हाका लोक उलयतात काजर जायनासतना गर्भेस जाल्या म्हणून कोडी काडटात म्हाका टिका करतात पूण जेजूक कूड दिवच्याक पवित्रत्म्याक तिचे ती जागो दिवच्याक तिणें ना म्हणून पवित्रत्म्याक प्रतिभटन करूं ना तिणें येस म्हाका लोक कितें म्हणून दी पवित्रत्म म्हजेर येता न्ही येस हांव जेजूक कूड जाता न्ही येस देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो पेंतेकोस्ताक आमी तयार करून आसतना पवित्रत्म्याची मजत मागया हांव पवित्रत्म्या विशीं तुमकां थोडे विशय सांगून दितां देखून पेज नंबर 142 काडा सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवोणे वेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवोणे वेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी वेगिस्तो मोगासरी सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरी देवोने वेगिस्तो मोगासरी सताच्या आत्म्या सतमाका
शिकय सदाच्या आत्म्या सत्माका शिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड माकय नीतीच्या सूर्या उजवाड माकय सर्गींच्या रासाच्या कुर्बे जरी देवोन ये बेगीन तो मोगा जरी सर्गींच्या रासाच्या कुर्बे जरी देवोन ये बेगीन तो मोगा जरी आत्म्या कदमोची निवरात जुजोंच्या आत्म्या कदमोची निवरात सर्गींच्या रासाच्या कुर्बे जरी देवोने बेगीस्तो मोगा जरी सर्गींच्या रासाच्या कुर्बे जरी देवोन बेगीस्तो मोगा जरी देवाचे रूप सल्ल्या दैविक आत्म्या देवाचे रूप सल्ल्या दैविक आत्म्या सर्गींच्या रासाची वाट माका दाखय सर्गींच्या रासाची वाट माका दाखय सर्गींच्या राजाच्या कुर्बे जरी देवोनी बेगीस्तो मोगा जरी सर्गींच्या राजाच्या कुर्बे जरी देवोनी बेगीस्तो मोगा जरी देवोनी बेगीस्तो मोगा जरी हालेलु हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया Praise the Lord. 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 मगच्छनो पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण? पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण? त्रिंदासीचो तिसरो जाय. जेजूक आमी पळयला, जेजून बापा विशीं सांगलें आमकां इल्लें समजूंक जाता. बाप रचणार आनी पवित्र आत्मा कोण म्हूण कोण म्हाका सांगता? म्हाकाय गोत्त ना. पवित्र आत्मा कितें करता म्हूण म्हाका गोत्त आसा. तुमकां कळीत आसा पवित्र आत्मा कितें करता म्हूण? जुजे ह्या पुस्तकांत कितलें उलयलां. मरियेचो पती जुजे कांय उलोवना न्ही गे, पूण जुजे कितें केलां म्हूण आमकां गोत्त आसा. तो कसलो मनीस म्हूण आमकां गोत्त आसा. पवित्र आत्मा कोण म्हूण आमकां एक्सप्लेन करूंक जायना. तो कसो आसा म्हूण आमकां कळीत जायना, पूण पवित्र आत्मा कितें करता म्हूण आमकां कळयत. आतां इलेक्शन जालें. इलेक्शनाच्या वेळार आमचो प्रधानी भाशण करतलो. भाशण कर म्हणलो, म्हाका एका मनशान 91 गाळयो दिल्यो गे. ताणें बरोवन दवरल्यात कितल्यो गाळयो दिल्यात म्हणून. म्हाका एका मनशान फाल्यां एका मनशान कितल्यो गाळयो दिल्यो? 91 गाळयो दिल्यो. तो आनी एकलो मनीस आसलो. ताका सगळे पप्पू पप्पू म्हणटाले न्ही. तोय भाशण करतालो. ताका गाळी दिताली. ताच्या मांयक गाळी दिल्यो, ताच्या भयणीक गाळी दिल्यो, ताचे बाबाक जिवेशी मारले. कळ्ळें गी कोणा विशयी उलयता म्हणून न्ही गी.
तो वचून कितें करता म्हाका कितल्यो गाळी दी म्हाका दिसाक 91 गाळी दिता म्हाका आका ताका सगळे वर्स 91 म्हाका दिसाक 91 गाळी दितात म्हाका नाका जाल्लें बरें येतात म्हज्या विशांत वचून ताका गाळी दिल्ल्या खाली करतात पोटलून धरता एकलो मनीस गाळी दिल्ले उडास दवरता एकलो मनीस गाळी दिल्ल्याक तसोन पोटलून धरता म्हणजे थंय राग ना म्हणजे थंय भक्सानेंत म्हणटा आतां म्हाका सांगा ह्या दोगां थंय कोणा थंय पवित्रत्व आसा गाळी दिलो लेख दवरल्या तेंगी हां नेंगी पोटलून धरले थंय पवित्रत्व आसा म्हणून बघता नेंगी आमकां तांकां बाप्तीज मेळ्ळा की क्रीज मेळ्ळा की आमकां गुर्तू ना पूण त्या मनशाच्या भितर एक आत्मो आसा पळय बगसून सो कितें म्हळ्यार इवडना म्हाका पप्पू म्हळ्यार इवडना कप्पू म्हळ्यार इवडना कितें म्हळ्यार इवडना मगाळ भावन आनी भयणीनो पवित्रत्व आशिल्ले व्यक्ती अशे असतात पवित्रत्व आसले मनीस म्हाका कितल्यो गाळी दिले म्हूण लेख दवरिनात पवित्रत्व आशिल्ले मनीस बेजार येनासनात पवित्रत्व आशिल्ले मनीस भियांनी आसनात देखून पवित्रत्व कोण म्हूण म्हाका गोत्त ना पूण असल्या मनशांक पळयतना हांचे लागीं पवित्रत्व आसा म्हूण कळटा एकल्या मनशाक पिसो पेटो सोंपलो आस्पत्रेक व्हेलें ताका आनी इल्ल्या घंट्यांनी ताका पिशें सुरू जाता डॉक्टरांनी विचारलें तुजी निमाणी आशा काल्या म्हणून म्हाका एक पेन्नांनी एक A4 सायज पेपर दिया म्हणालो पेन्न दिलें घडयेन ताणें एक 50 नांवां बरयलीं 50 नांवां फाटफाट करना डॉक्टरांनी विचारलें हें काल्याक नांवां बरयताय म्हणून ती नांवां कित्याक बरयतात म्हळ्यार पिशें सुरू जालें मागीर उडास आसना न्ही म्हाका देखून आतांत कोणा पुरा सापचें म्हणून हांव पट्टी करता येता हें पळयता सापता मनीस कशें आसात पळया पवित्रत्व बरयले मनीस अशें आसता ते कोणें म्हाका गाळी शिवल्यो आतां सांगा म्हाका पवित्रत्व असो की देवान आमकां ताच्या स्वरुपान रचलां आमी देवा बरीत आसा न्ही देवा स्वत्व आमचे भितर आसा की ना आमी देव ना म्हणयत आमी देव मेलात म्हणयत पूण देवान आमकां सोडूंक जाताय देवान आमकां सोडूंक जाताय पवित्रत्वान आमकां सोडूंक जाताय ना आमकां सोडूंक जायना आमी म्हणयत आमी मनीस म्हणटा थोडे कितले जण म्हणनात देव ना देव मेला देव आला जाल्यार अशें जाताय पुराय अशें म्हणटात ते पूण देवान तशें म्हणूंक जायना देवान आमचे भितर आत्मा घाला पवित्रत्व आसा आमी पवित्रत्व नातले बरी जियेत भावान आनी भयण प्रेज द लॉर्ड पवित्रत्व प्रतिभटन करयेत पवित्रत्व नातले मनीस भियेतात पवित्रत्व आसले मनीस भियेनात आतां जेजूक कुर्सार मारतना बे आसलें कोणाक सांगा जेजूक बे आसलें जेजूक कुर्सार मारतना जेजूक बे आसलें गी सैनिकांक बे आसलें वो देंवन ताकोना कुर्सार तावन आमचें हें पुरा काम फैल जाता कोन्ना परत हीच म्हणटात तूं देव पळया धैर ना जेजू मेल्यार तांकां धैर ना फोंडान दवरल्या मागीर तांणी कितें केलें लॉक घालें शिळा दवरली मागीर तांकां पाऱ्यांक दवरलें बे कोणाक जेजूक गी भायर आसल्यांक सांगा पिलाताक बे गी जेजूक बे पिलाता मुखार जेजू धैर्यान रावला पिलाताक बे हेरोदीक बे फारिसेवांक बे मुख्य याजकांक बे सगळ्यांक बे जेजूक बे ना कित्याक ताचे भितर कोण आसा पवित्रत्व आसा प्रेज द लॉर्ड देखून पवित्रत्व म्हळ्यार कोण म्हण आमकां गोत्तू ना पूण पवित्रत्व कितें करता म्हूण गोत्त आसा पवित्रत्व खंयचें रुपां म्हूण आमी पळोवंक ना पूण तुजे भितर येतना पवित्रत्व कितें करता म्हूण कळीत आसा देखून मुखार भावान आनी भयणीनो पळया आज आमच्या जिवितांत पवित्रत्व जाय आतां जेजूक जल्मताना पवित्रत्व आसलो की ना उलया कांय भिये नाकात आमी थोडी जाणां आसा देखून तुमी उलयात इंतान कितें ना जेजूक जल्मताना पवित्रत्व आसलो की ना हा तो पवित्रत्वान जल्मलो वय मू पवित्रत्वान जल्मलो जेजू जल्मताना पवित्रत्वा वरींच जल्मलो तुमचे पवित्र पुस्तक काढा इजाया 9:5 काढा इजाया 9:5 कोणे म्हणे एकल्यान वासिचे इजाया पुस्तकाचे म्हजे वरनी तुमकां पयलें मेळ्ळें जाल्यार 9:5
म्हाका मेळ्ळें हांव वाचता आयका. कित्याक एक बाळ आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दिलां. पळया, विजमीत बूद देणार, पदवेदार देव, सासनीक बाप, शांतीचो कुंवर. तो कितें? विजमीत बूद देणार. तो बूद देणार. बूद आमकां दिवची ताणें. एक बाळ आमकां जल्मला, तो सोर पदवेदार देव, सासनीक बाप, शांतीचो कुंवर. तितले आसल्या की पवित्रत्म जाय मू? हें पुरो आसल्या की पवित्रत्मेची गरज पडली मू? तो स्नान घेताना जोर्दान न्ही तर कितें आयलो? पवित्रत्म ताचेर देवलो. इतलें पुरो आसल्या पवित्रत्मेची गरज आशिल्ली की भावान आनी भयणीनो. तो बूद दिवचो, तो पदवेदार, तो सासनीक देव आनी शांतीचो कुंवर. जाल्यार तो सरेंडर जाल्लो कोणाक? तो सरेंडर जाल्लो कोणाक? पवित्रत्म्याक. तो काल जालो पवित्रत्म्याक. आनी एक उतर सांगता तुमकां. उगडापन ग्रंथ काडा, अध्याय 2 वाक्य 8. उगडापनाचे ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 8. वाक्य वाच्यांगी. स्मिर्नाचे पवित्र सभेच्या पालक देवदूता कशें बरें, जो आरंभानी अंत. कितें? जेजू कोण? आरंभानी अंत. आरंभानी अंत तोच जाल्यार ताका पवित्रत्म जाय. हालो, आरंभानी अंत तोच ताका पवित्रत्म जाय. जाल्यार तो आरंभानी अंत जाल्लो तो पवित्रत्म्याक काल जालो. पवित्रत्म्याक काल जालो. पवित्रत्म्याक काल जालो. आमी पुस्कट मनशां, आमी हांगा 70-80 वर्सां जिवंक आयसल्लीं. आमी खिना बरी ताका. जर तर आरंभानी अंत जाल्यार जेजूकूच पवित्रत्म्याची गरज पडली तर आमकां कितले पवित्रत्म्याची गरज पडची ना सांगा. आनी एक उतर आसा पळया. उगडापन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7. कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक? जो पवित्र आनी सात्वीक ताचे लागीं आसा चावी दाविदाची, तो उगडता कोणाच्यानी दंपोवंक जायना, तो दमता कोणाच्यानी उगडोवंक जायना. आमी बीदर आसल्यान पाद्र्या बी आसलो. ನಾನು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲು ಯಾರು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲು ತಾನೇ ತೆರೆಯಿತಲ್ಲ, ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ್ಲ. हे उतर घेवन ताणें कंतार बरयला. सोमी तो दार उगडता आनी बंद करता. ताणें उगडल्यार कोणाच्यानी बंद करूंक जायना, ताणें बंद केल्यार कोणाच्यानी उगडोवंक जायना. जाल्यार तसली पदवी आसलो मनीस जेजू क्रिस्त भावान आनी भयणीनो पवित्रत्म्याक काल जालो. तर आतां म्हाका सांगा, म्हाका आनी तुका कितलो पवित्रत्म जाय? पवित्रत्म नातले बरी आमी जियेता. कितल्या जाणांक आमकां पवित्रत्म आसा म्हणून कळटा. धर्मचे कृत्य पुस्तकान हांव चिंता. 11वो अध्याय म्हणून हांव चिंता. देवाचें उतर पावलान सारकें म्हाका एग्जॅक्ट कडेन जायना. उतर खंय आसा म्हणून. पावलान लोकां लागीं सारलें, तुमी पवित्रान घेतले तो व्हडो पवित्रत्म्याक घेतलो वे. त्या लोकांनी म्हळें पवित्रत्म आसा म्हणून आमकां गुर्त ना म्हणाले. पवित्रत्म आसा म्हणून आमकां कळीत ना. देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो, जेजू पवित्रत्म्यान जल्मलो. जेजूचें मिसांव आराम जाल्लें. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुर्बळ्यां बरी खबर परगट करूं म्हणालो. हय की न्ही? पवित्रत्म्यान अभिशेक जालो. पवित्रत्म्यान अभिशेक जालो. पळय
देखून जेजूच्या सगळ्या जिवितांत जेजूच्या सगळ्या जिवितांत पवित्रत्व काम करतलो. लुकाचो वांजेल 19 लूक चॅप्टर 6 वर्स 19 देवाचे उतर म्हणटा जेजूतान दैवीक सक्त भायर सरून सोमेस्तांक गूण करताली. जेजून गूण केल्ले खंयच्या सक्तेन सांगा? पवित्रत्म्याच्या सक्तेन. जेजून आजापा केलें पवित्रत्म्याचे सक्तेन. देवाचें उतर परगट केलें पवित्रत्म्या. जेजू संतोसलो सयत पवित्रत्म्याचे सक्तेन. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा लूक 10:21 तेच घडये जेजू पवित्रत्म्या थंय संतोशान बरोवन म्हणालो बापा सर्गांनी संवसाराच्या दनिया भुरग्यां बरी आशिल्ल्यांक हांकां तुवें सर्गाच्या राजाची कितें गूट उगडापे केल्ल्याक तुका वर्गां दिता. पळया जेजू संतोश पावलो. जेजू आजापा करता, सुवार्ता परगट करता पवित्रत्म्यान. आतां जेजू मेल्लो त्या विशीं सांग पावल म्हणटा हेब्रेवांक बरोवन चॅप्टर 9 वर्स 14 म्हणटा 9:14 सस्नाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावीन बली कसो देवाक भेटोवन दिलो. परत आमी जेजूच्या मरणा विशीं नियाळ केलो. गुड फ्रायडे जेजू मेलो गी जेजून ताणें प्राण भेटोवन दिलो गी. जेजू मेलो गी ताचो प्राण अर्पिलो गी. बापा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो ओपसिता. तुमगेर कोण म्हणी मालगडी मनशां मरचें तुमी पळयलां गी. मरच्या 2 दिसां पयलें वगत रावन तोंड बंद जाता न्ही गे. फिरून जातात मात्र ती मागीर मरता. हांवें निमानो सक्रामेंत दिवंक येतना पळयलां तांकां निम कुमगार घेवंक की उदक पिवंक समेत सकत आसना. अस्क जावन मागीर मरतात. जेजू कुर्चार मरतना हात अशे आसले बापा म्हजो आत्मो तुज्या ती ओपून दिता म्हणून व्हडा तळ्यान बोब मारून ताणें प्राण केलो. व्हडा तळ्यान बोब मारून ताणें प्राण केलो. आतां सांगा म्हाका मरच्या मनशाक तान नासता बोब मारून. देवाचें उतर म्हणटा हेब्रेवां बरयलें पत्र सासनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावीन बाली कसो देवाक भेटोवन दिलो. ताच्या पुनर्जीवनपणा विशीं सांपावल म्हणटा रोमाकारांक बरयलें पत्र आदी 8 वाक्य 11 म्हणटा तितलेंच न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो जेजूक जिवंत केल्लें कोणें? जेजूक जिवंत उठयल्लें कोणें? पवित्रत्म्यान. पळया जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजूक जिवंत उठयल्लो जेजूक सर्गार व्हेल्लें कोणें? पवित्रत्म्यान. जेजूचें A to Z जिवीत पवित्रत्म्यान चलयलें. तो पवित्रत्म्या मुखान चलतालो. आमी हांगासर पवित्रत्व नतले बरी जियेता भावान आनी भयणीनो. जे पवित्रत्व आसा म्हूण तांकां कळीत ना. कितले जाणांक आमकां ते पवित्रत्व आसा म्हूण तुमी फात येतात म्हजे थंय पवित्रत्व आसा म्हूण कितले जाण आसा सांगची? खंयचो गुर्तू? तुमचे थंय पवित्रत्व आसा म्हूण खंयचो गुर्तू? जर तर तुमकां कोण म्हणी गाळी सोवतना तुमी पाटी गाळी सोवतात तर तुमकां पवित्रत्व ना. पवित्रत्व आली गाळी सोवता ते फाटी. जेजून खंयसर गाळी सोडलें आसा. जर तर तुमची भुरगीं घरा किरिकिरी करतना तुमी तांकां किरिकिरी करतात तर एकल्याचें पेन्सील वगडावन आयलो घरा. ल्हान पेन्सील अर्दें वगडायलें ताणें इस्कॉलांत. घरा आयलो मम्मी पेन्सील भायर पडलां. तूं पेन्सील कितलें खावन खाताय गी पेन्सील तूं? काल कानगोण दिलें पर कानगोण दिलें तें सोरलें हें सोरलें. हे देवा म्हणजे अर्द घंटो पुरपुरली. पेन्सील 3 रुपयाचें. ही पुरपुरली काय 50 रुपयाची. थोडे मनीस आहात आमच्या गांवांत ते 60 पियेतात मागीर 80 उलयतात. जर तर पवित्रत्व एका व्यक्ती थंय आसा म्हूण कळीत आसा जाल्यार भावन आनी भयणीनो तो कोणाकी बोट दाखयना. जेजून कोणाचेर बोट दाखयलें आसा?
तो पातकी तो सोरू तो फोडकिरो म्हण अशें बोट दाखयल्लें आसा ताची बोटां ताणें किळांक दिलीं अशीं बरे हात उखलतात न्ही पवित्र आत्मा आसा म्हणून मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू कितें म्हणटा गोता की म्हजेस्तकी हांव कितेंच करूंक सकना म्हजेस्तकी हांव कितेंच करूंक सकना देखून आमकां हुलू मनुश्य बेश्टे खंत करची बेश्टे टेन्शन करचें जो मनुष्य ते भितर पवित्र आत्मा आसा तो टेन्शन करिना खंत करिना बेजाराय करिना जेजू म्हणटा चिंते ಮಾಡಬೇಡೋ ತಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ತಂಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮೊಳ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುವೆ ಏನೋ ತಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮೊಳ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುವೆ ಏನೋ ತಂಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ತಂಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಹಾರಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡು ಅವು ಬಿತ್ತುತ್ತಾವ ಏನೋ ಅಡವಿಯ ಹೂಗಳ ನೋಡು ಅವು ನೇಯುತ್ತಾವ ಏನೋ ಹಕ್ಕಿ ಹೂವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಲ್ವೇನೋ ದೇವರ ಮಗಳಲ್ವೇನೋ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ತಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ 5000 लोक आसात 12 जाणां शिसांक जिजून आपयले 5000 लोकांक जेवण दिया हांकां टेन्शन जालें ताका टेन्शन जालें इतले लोकांक जेवण दिवंक 200 देनाराचे उंडे हाडल्यार पावचे नात हांकां टेन्शन जालें ताका टेन्शन जालें जेन्ना पवित्र आत्म्यान आमी भरता मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी कंप्लेन करिना आतां सांगा म्हाका मोरी माई पवित्र आत्म्यान भरलेली गी ना नामान कुरपेन भरलेले मोरयेमाचें नांवूच तितलें सरकार मोरये कशें आपयतात गोताय तुमकां वॉट इज द हेवनली नेम फॉर मेरी सर्गींचें नांव कालें आंज बोडवे मोरये म्हूण आपयना ताका बेन दिसता आमच्या गांवांनी थोडीं बायल मनशां पडटा तांचे गोवांचें नांव काडिनात हिंदवांची क्रिस्तांवांची न्ही हिंदवांचे आन पळय तांच्या गोवांक हां नेंगी माय आमची कांय ना नांवान तापयतात सरगार मरयेक आंज बडवेत कामतात पळोवन आंज बडवो आयलो गब्रियल बडवो आयलो मरयेक मरये म्हूण आपयना मरयेक नांव नटलें नामान कुरपेन भरलेले होली स्पिरीट इज सो पावरफुल सो होली मरी एलिझाबेथीची भेट करूंक येताना एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली हिचे लागीं आसलो पवित्र आत्मा कोणा गेलो एलिझाबेथे गेलो ती पवित्र आत्म्यान भरली आनी म्हणाली म्हज्या सोम्याच्या मातयेन म्हज्या बेटेक येवचें हा कितलें बाग नामान कुरपेन भरले स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ आयो द पावर ऑफ द होली स्पिरीट ते मागणे पवित्र आत्म्यान बरोवन तिणें म्हणलें स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी आमी हरी एक दीस आज म्हणटा पळया देखून मोरी हांज बडवे सारता हें जावची तरी कशें तूं म्हणटाय न्ही पवित्र आत्म्याची सकत म्हजेर येतली आनी परमन चवळी म्हजेर पडटली हांव जेजू म्हज्या गर्भांत तें जावचें तरी कशें म्हणटा देवाक असाध्य म्हणलें कंचन्स ना म्हणलेंत ಎಂತ ಉತ್ತರ ಅಬ್ರಾ ಅನೇ ವಿಚಾರಲೆ ಕೊನೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪತಿ ಕೋನು ಜಕರಿಯಾನಿ ವಿಚಾರಲೆ ಸೇಮ್ बडवो मोरये लागीं येता जकारिया लागीं येता जकारिया म्हणटा जकारिया येवच्या वर्सा तुजी पतीन गर्भेस जातली पुताक प्रसूत जातली तो दुबावलो एक वर्स तोंड बंद हें जावचें तरी कशें म्हण ताणें विचारलें दुबावलो ताजें तोंड बंद जालें मोरये दुबावली तिचें तोंड बंद जावना मोरयेक शिक्षा दिवना कित्याक
वाय कितें सांगा तो 80 वर्सांचो मातारो ही 12 वर्सांची 12 ವರ್ಷದ ಕನ್ನಿಕೆ ಬಾಲೆನ ನಾ ಹ್ಯಾಂಗ ದೇವರ ಸರಿ 80 वर्सांचो मनीस हर एक दीस पवित्र पुस्तक वाचतालो आनी ताचे बरीत म्हातारो आसले अब्राहमाक भुरगीं जाल्ले निदर्शन पवित्र पुस्तकांत आसले ते वाचून तो पातयेवना मरियमायक खंय म्हणी बायबलांत अंकार चली गर्भेस जाले निदर्शन आसलें गी ना तिका पातयेवंक निदर्शन नातल्लीं जकारियन पातयेचें आसलें ताच्यात पवित्र पुस्तकांत तें बरयल्लें भावार्थाचो बापूय अब्राहमाक 90 वर्सार भुरगीं जाल्यांत तूं 84 वर्सांचो तुका भुरगीं जावंक जायना गी तो पातयेवना देखून ताचें तोंड बंद बंद प्रेज द लॉर्ड देखून मंगळ भावन आनी भयणो जेन्ना पवित्रत्व येता तेन्ना मनीस तोंड बंद करतात मरी माई उलयली गी टिका केली गी तिणें जुजेक टिका करी येत आसली जुजे तुका 2 दीस पयलीं येवंक जाता गी हांगा जेरुसलेमांत हांगा बेतलेमाक पुरा घरां बंद जाल्यांत पुरा हॉटेलां पुक्क जाल्यांत तुका 2 दीस पयलीं येवंक जायना गाड्या हांवें गोरवांच्या गोट्यान जल्म भुरग्याक जल्म दिचे की म्हूण टिका करी येती कोडी काडी येत तें मरी काले उलयले गी पवित्रत्व बरलेली मनशां असले आसा बरे स्विकार करतात पवित्रत्व कोण म्हूण गोत्तना पवित्रत्वान भरलेली मनशां कशीं आसात म्हूण आमकां प्रेज द लॉर्ड अर्गां जेजू होगळाप जेजू देखून आतां फुडले नियाळ आमी करूंक वयता आसतना 537 काडा कंताराच्या बुकांत तुझे जरी म्हाका येवंक दी सोम्या तुज्या जरींतले पियोंक दिये सोम्या तुजे जरीन जियोंक दिये सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी तुझे जरी म्हाका येवंक दी सोम्या तुझे जरींतले पियोंक दिये सोम्या तुझे जरीन जियोंक दिये सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी स्पिरितांतय म्हाका येवंक दी सोम्या स्पिरितांतय पियोंक दिये सोम्या स्पिरितांतय जियोंक दिये सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी स्पिरितांतय म्हाका येवंक दी सोम्या स्पिरितांतय पियोंक दिये सोम्या स्पिरितांतय जियोंक दिये सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी पवित्रत्म्याक आशिर्व्या एक दोळे दंपा जेजू थंय आसलो पवित्रत्म मरियमाय थंय आसलो पवित्रत्म मोइजे थंय आसलो पवित्रत्म आमचेर सुमी देवून
आमकां पवित्रत्वेची गरज आसा. देव आमकां पवित्रत्व दिवंक आशेता. खोटे जावन आसचे तुमी तुमच्या बऱ्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणांतर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिवचो ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, महिमा जेजू. बसया. मोगाच्यानो जेजू पवित्रत्म्यान भरलेलो पूण तो संपूर्ण मनीस कित्याक म्हणटा म्हळ्यार जेजू सुतारी जावन आसलो. पवित्रत्म्यान भरलेलो मनीस तो सुतारी जावन आसलो. त्या गांवांत नंबर 1 सुतारी ताका जावं येतें. नंबर 1 कार्पेंटर जावं येतें. किना भितर बरें सोबीत डोर करून लाखां इक येतें. सोबीत घरां बांद येती ताका. द ब्युटिफूल कार्पेंटर. पयशे आसले की ताचे कडेन ताकाच घर आसलें गी. पवित्रत्व आसलो मनीस ताचे विशीं चिंतिना. एक विधव आयली ताचे कडेन, जेजू म्हजें घर तट्टी पडोवंक जालां, बागील पडोवंक जालां, या माई या तुजें घर सोमा करया. पयशे कान जेजू संपूर्ण मनीस आसलो. पळया त्या अंजुराच्या रुखा लागीं गेलो आनी तो वचून पळयता, लागीं वचून पळयता अंजुराच्या रुखार फळ ना. ताणें कालें गेलें तुजे वयलें आनी कोणी फळ खायना जावं म्हणालो. दुसरे दिसा तो असो रूख बावन गेल्लो. जेजूक पयस्तावन पवित्रत्व आसल्यार पयस्तावन पळयतना तांचो फळ ना म्हूण कळटा की ना. मागीर लागीं कित्याक गेलो. ही इज टोटली ह्युमन, कंप्लीट ह्युमन. म्हजे बरी तुजे बरी. देखून ताका पवित्रत्वाची सकत जाय आली. भावन आनी भयणो देखून सगळो दीस तो पवित्रत्वाचें काम करतालो. सांजेर पवित्रत्म्यान बरोवंक वेतालो. सांजे ताका पवित्रत्व मोगाचें न्हू. पोरण्या सोल्ल्यांत देवान मान्ना दिलें. मान्ना लोकांनी रास करीचें आसलें. 24 hours मात्र दवरूंक जातालें. 24 उपरांत काल जातालें. 24 घंटा मागीर कितें जातालें, कुसतालें. तातूंत किडी पडटाल्यो. सर्गांतावन पडलें मान्ना तांचो किडयो पडतालें. पूण मोयजेन तेंच मान्ना आर्क पेटेन दवरलें, ताबरनाकलान दवरलें. 40 वर्सां पाड जावना, कुसोवना, कांय जावना. प्रेज द लॉर्ड. आमी मान्ना आसले बरी. आत्तां देवाचें उतर आयकलें 24 hours आमकां किडी पडटीत. आमची मायंड किडयारी जायत. विल बिकम करप्टेड. पूण जेन्ना ताबेर्नाकलाच्या लागीं उजो पेटोवन आसा न्ही, वात पेटोवन थंय आर्क पेटेच्या बोवारी उजो आसलो, पेटोवन आसलो. मान्ना 40 वर्सां कुसोवन. आमी हर एक दीस कुसन आसतना आसजे तर वी हॅव टू बी फिल्ड विथ द पावर. ते पवित्रत्वाचे कॅन्ड आमचे थंय जळोंत आसजे. देखून पळया जुआंवचो वांजेर chapter 20, John chapter 20, 22 वाक्य 22 कोणाक मेळ्ळें. तरी येताना पवित्र पुस्तक हाडिजे भावन आनी भयणीनो. आमचे शिकोवन कितें जाता कन्फर्म जाता, थीर जाता. 20:22 कितें आसा. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो. घेया पवित्र आत्म्या उबें राव, तशेंच राव. घेया पवित्र आत्म्याक जेजून म्हळें 11 जण शीस आसले भितर, दारां लागून भितर आसले, तांचेर स्वास सोडलो. घेया पवित्र आत्म्याक म्हळें. तांणी पवित्र आत्मो घेतलोय. जॉन chapter 20, 26 20 जालें मागीर 26
हां खंयच्या आतां हांव वाचलें आतां येदोळ वाचलें आमी 22 जॉन 20:22 वाचलें पवित्र आत्मा घेया म्हळें तांणी घेतलो की ना गी आमकां गोत्तू ना पूण 26 वाचा 8 दीस उतरले म्हळ्यार खंय त्यात घरा भितर बसून आसले 8 दीस उतरले शीस परत्यान बियान घरा भितर बसले बस बाय बस पवित्र आत्मा घेया म्हण ताणें स्वास सोडलो तांणी घेवना 8 दीस जाले परते जेजू येताना घरा भितर ते सांकळी घालून भितर बसले कीळ घालून भितर बसले भिवकुरे दे हॅव नॉट रिसिव्ड द स्पिरीट तांणी 8 दिसा उपरांत तांकां पवित्र आत्मा केदाळ आयलो पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मा तांचे वयर आयलो भावन आनी भयणीनो आनी ते दैरादीक जाले घरांतून भायर गेले पेद्रू एकलोच उबे रावन भाशण दिवंक लागलो पेद्रू एकलोच उबे रावन भाशण दिवंक जालो ताणें घेया पवित्र आत्म्या म्हणटना घेवना आमी आतां 2000 वर्सां जालीं जेजून हें उतर सांगून आमी घेतलो वे भिवंकुरे आमी भितर बसल्या आमी भितर बसल्या आमचेर जेजून स्वास सोडला घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून आतां जेजू पवित्र आत्म्याचें काम कितें फादर म्हाका पवित्र आत्मा आसा म्हणून कळना म्हाका खंयचेय मिराकल करूंक जायना वाचलें उरना देवाचें उतर परगट करूंक म्हाका जायना हांवें मागणें केल्यार मागणें फळां बरी जायना पवित्र आत्मा आसा की ना घेवन डावट जाता म्हाका म्हणटा एकलो पवित्र आत्मा आसो मिराकल करूंक न्हय Holy Spirit is given to you for your personal purification. तुझ्या वैयक्तीक नितळ्यापासून पवित्रपणा खातीर जेजून तुका पवित्र आत्मा दिवचो भावा आनी भयणी देखून आज हांगासर देवाचें उतर आमकां म्हणटा रोमाकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 14 वर्स 17 देवाचें राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत ना बगर नीत समाधान आनी पवित्र आत्मा दिता संतोष भक्त्यांत आटापून आसा आतां जर तर तुका पवित्र आत्मा संतोष आसा कुडीन समाधान आसा तर पवित्र आत्मा आसा म्हणून अर्थ देवाच्या राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत ना पवित्र आत्मा दिता त्या संतोषांत आटापून आसा आर यू हॅपी केदाळे टेंशन 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 मोगाचो न्हू पवित्र आत्मा आसल्यांत आमी व्हडली व्हडली मिराकल करीचे म्हणून ना जेजून आमकां पवित्र आत्मा दिल्लो आजापा करूंक न्हय म्हणून परत पळया तुमी काडा मातेव 7:21 मातेव असो वांजेल 7:21 मेळ्ळें गी तुमकां जर तर एकलो आजाप करता रेतेरेन आजाप करता हां पांय चोंटे आसल्यांक सोलोवंक लायता ताका पवित्र आत्मा आसा म्हणून अर्थ गी हॅलो पवित्र आत्मा आसा म्हणून अर्थ गी वाचा जेजू कितें म्हणटा पळया मॅथ्यू 7:21 बाय वास वास म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हां रिगोसना ताका कितें म्हणाले ते कितें म्हणाले सोम्या तुजे नावी हां हां सोम्या तुजे नावी आमी प्रावाद केला न्ही खंय आसा तें $7:20 आसा की पळय तुजे नावी आमी प्रावाद केला न्ही तुजे नावी आमी देंवसार धांवडायल्यात न्ही नांगी वास हां हां जेजू लागीं वचून म्हणटले जेजू लागीं सरकार वचून म्हणटले हांवें रेतेर दिल्ल्यान थोड्यांक उठोवंक सोलोवंक केलां थोड्यांची पिडाक गूण केल्या थोड्यांची समस्या परिहार केल्यात ते म्हणटले वचून कितें म्हणटले सांग बाय हां सोम्या सोम्या तुजे नावी आमी प्रवाद केला तुजे नावी आमी देंवसार धांवडायला तुजे नावी आमी आसर्य केल्यांत ताका जेजू कितें म्हणटलो तो वळाव तांच्या तोंडार सांगतलो
हांव तुमकां वळखना. हाळे जेजूच्या नांवान तांणी आजापां केल्यात भावान आनी भयणीनो. जेजूच्या नांवान तांणी देंवसार धांवडायला. जेजूच्या नांवी तांणी मेल्ल्यांक उठयलां. तर जेजू तांकां म्हणटा तुमी कोण म्हूण हांव नेना. वास खोटेपणा लाभलेले न्हू. एकलो मनीस आजापां करीत जेजूच्या नांवान. एकलो मनीस सैतान धांवडायत जेजूच्या नांवान. पूण ताच्या भितर पवित्रपण ना तर पकड पकड. देखून जेजू म्हणटा परवां आमी ते रावता जेजू तुज्या नांवान हांवें कितलें प्रिचींग केलां. कलमाडी गजेन कितले फाटी केलां. हांवें तूं वचून म्हणयत पूण हांव म्हजे भितर पवित्रत्व घेवन हांव नितळ जायना तर जेजू म्हाका म्हणटलो तूं कोण म्हूण म्हाका गोत्त ना. वस बस बाय. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू कितलो आतां एकलो व्हडलो प्रिचर हांगा येता जाल्यार आज ताचें नांव सांगना. ही इगर्ज बरोवन ओमता ती वय की न्ही. तो ब्रदर आयलो जाल्यार हांगा बरोवन इगर्जेन कितले जाण आसचे बसोंक जागो आसचो ना. हांगा कितें घालीचें आहलें चेअरां पुरा घालून माटो घालीचें आसलो वय की न्ही. आं जेजू जन चड आसले कडेन वसोंकूच ना. जन चड जाले म्हणलें आमी या आनी एक हाडले की या म्हणलो तो. जीजस इज नॉट बिहायंड द क्राऊड. पवित्रत्म्यान ताका ते सोडूं ना काम करूंक. जर तर तशें जायचें जाल्यार जेजू कितें करता म्हळ्यार जेजू पोंडांतलो उठलें तो पयलें तो कोणा कडेन येतो. हेरोदी कडेन येतो. हेरोदी तुवें म्हाका अशें केलें आनी पळय हांव जिवान जालां. भावानी भयणी, जेजू जिवान जाल्लेंत ताका मस्त लोक जायचे सगळो संवसार क्रिस्तांव जायचे ताच्या मतींत आसलें तर तो पिलाता कडेन येतो. ताका जिवेशी मारल्या शताधिपती कडेन येतो. पळय हांव जिवान जालां तुवें म्हाका मारलें न्ही कमान म्हणतो. सगळ्या संवसाराक दिश्टीक पडतो. जेजू केवल दिश्टीक पडलो कोणाक ताच्या विरोधींक दिश्टी पडून सगळे ते जेरुजलेमान ताका कुर्सार मारले आसतना थंय कितलो लोक आसलो तांकां सगळ्यांक दिश्टी पडलो जाल्यार ते सगळे क्रिस्तांव जाते. जेजूच्या नांवान हजारो हजार लोक जाते. जेजूक हजारो हजारो लोक नाका. ताका पवित्रत्म्यान भरलेले थोडेच जाय. देखून तो 11 जाणांक मात्र दिश्टीक पडलो. ओन्ली 11 पीपल. मागीर सांग पावल म्हणटा 85 जाणांक दिश्टीक पडलो. उरल्या कोणाक दिश्टीक पडोन. पळया चिंता तुमी. देखून थंय मस्त लोक आसात. थंय मस्त लोक आसात. हांगा मस्त लोक आसात म्हळ्यार ना. पवित्रत्व तशें काम करिना भावन आनी भयणीनो. आमकां सगळ्यांक देव पवित्रत्व दिवंक आशेता. सगळ्यांक देव पवित्रत्व दिवंक आशेता. देखून हांगा पळया 3 कडेन हांव मोठवें करता आनी 10 निमिशां आसात. 3 कडेन जेजू उदका विशीं उलयता. तुमचो बायबल ओपन करा. जुआंव 3:5. जॉन 3:5. कितें आसा मेळ्ळें कोणाक? जेजून ताका जाप दिली सत्य हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावचो ना. बस बाय. निकोदेमाक जेजू म्हणटा उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश. आतां पेंतेकोस्ताचें फेस्त आयलें. आमी पवित्रत्म्यान जल्म जाय. कितले जण तुमी पात येतात पवित्रत्व तुमकां उदक घालें पळय पोर एक ल्हानशा कोपांत पाद्र्याबान तुमच्या माथ्यार उदक घालतना तुमकां पवित्रत्व आयला म्हणून. हाऊ मेनी ऑफ यू बिलीव दॅट यू हॅव रिसिव्ड द होली स्पिरीट ड्युरींग युअर बॅप्टिझम? मोगाचें न्हू पवित्रत्व मागन आसतना देव दिना. दिल्लोय कांडवेला देवान. कीर्तन 51 काडा. कीर्तन 51 काडा.
दाविदाक देवान पवित्र आत्मो दिल्लो ताणें पाताक केलें पवित्र आत्मो ताका सोन गेलो 51:11 तुजो मुकलो काण्ण म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडचो काडी नाका तुमकां पवित्र आत्मो दिलात म्हण चिंत्या बाप्तिस्मान पवित्रान पवित्र आत्मो तुमी ताका उडासुत्त करूं ना ताका जागोवंकूच ना ताची खबरत काडूं ना हांवें सांगचें कितलें सारकें म्हणून कळीत ना हर एक सोनवारा कोणाक डेडिकेट केला हां मरियमाय हर एक मे म्हयनो कोणाक हां ऑक्टोबर कोणाक सप्टेंबर कोणाक हां सकड नोवेना हां मरियमाय वय ही गरज्यो Come on, tell me, one day you are dedicating to the Holy Spirit. One church you are dedicating to the Holy Spirit. 1 month you are dedicating to the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यावरी मरी गर्भेस जाली पवित्र आत्म्यावरी ती म्हणाली आत्मो म्हजो सोम्याक ना वाडता कातोलीक इगर्जेन पवित्र आत्मो खंय आसा पवित्र आत्मो पेद्रू थंय आयलो पेद्रून उलयल्ल्या उतरां वरवीं पवित्र आत्म्यान बरोवन उलयल्ल्या उतरां वरवीं इगर्ज जल्मली आनी इगर्ज मातेन पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या इगर्ज मातेन पवित्र आत्म्यान धमकून दवरलो पवित्र आत्म्याक एक नवें ना आज पवित्र आत्मो खंय आहा इगर्ज मातेन भावान आनी भयणीनो तुमच्या घरांनी पवित्र आत्म्याची कितली कंतारां म्हणटात तुमी ह्या बुकांत अर्दी मरियमायेक पवित्र आत्म्याक 5 हात सगळी सृश्टी पवित्र आत्म्या वरवीं जाल्ली जेजूचे मिसांव पवित्र आत्म्या जालें म्हणून तुमकां सांगलें आज वेळ ना नाल्यार हांव आनीक बरें करून विवरण तुमकां सांगता आसलो डियर फ्रेंड्स पवित्र आत्मा इज अ पर्सनल चॉयस सकाळीं उठा ते कशें म्हणून विवरण सांगता कशें विवरण सांगता काडा जुआंव 4:14 जुआंव 4:14 पयलें म्हणालो जुआंवच्या वांजेलान पयलें उतर आमी आयकलें उदकान आनी पवित्र आत्म्यान आमी जल्म हर एक दीस एवरी डे तो पवित्र आत्मा फाल्यांक म्हाका पवित्र आत्मा आज फाल्यां नाका म्हाका आज आतां आज राती न्हिदता मसरी म्हाका पवित्र आत्मा उडता मसरी जाय फाल्यांत हांवें मागयचें परतें लॉर्ड गिव मी द हॉली स्पिरीट मागनासतना देव दिना आमकां कितें आसा उतर 4:14 कितें आसा वाचा पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींस ताणें असोना हांव दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन ताचे लागीं सासनीक जिविताक उमाळून भावन आनी भयणीनो पयलें एका कोपांत उदक इल्लें तें कशें वता गी आमची परिस्थिती अशी जाल्या की पवित्र आत्मा आमकां कशें जाला म्हळ्यार ते बोरवेल घालतात रोड सायडीर ताका एक हँड पंप आसता न्ही तातूंत बुडोवन मागीर कितलें इल्लें उदक येता ती परिस्थिती फस्ट सेकंड समारीचे स्त्रीक जेजो म्हणटा हांवें दिवचें उदक तुजें थंय वाळोवन एक झर जातली आतां थोड्यांक आतां मुन्सिपालिटीचें उदक येना हप्त्याक एक पाटी मात्र उदक दितात तें जाल्यार उदक कितलें इल्लें जर तर तुमगेर तर बांय आसा म्हूण चिंत्या उदक कितलें काडयेत कितलें जाल्यार काडयेत न्हय गी आतां सेकंड स्टेप पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस बोरवेला बरी न्हय बांय बरी ताचे थंय वळजय उदक हर एक दीस ताचे थंय जर वळजय द सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज जुआंव 7:37 काडा जुआंव तूं म्हणटा 7:37 परबेच्या निमाणे आनी चड दबाजीच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या तळ्यान म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं पवित्र पुस्तक यश म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांत व्हाळच्या उदकाच्यो
जरी ओमाळतेल्यो. आतां फस्ट जो मनीस पवित्रांत म्हाका पवित्रान मेळ्ळा म्हणचो इल्ले कोपांत उदकान गेले बरी. सेकंड पवित्रत्म्याक इल्ले आशेचो मनीस एक बांय बरी. जर तेजी बांय भरता शेजारच्यांक दिवंक ना. थर्ड जो मनीस पवित्रत्म्यान भरता वाळच्या न्हंया बरी भावन आनी भयण. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां पवित्रत्म देव दितना देवा म्हाका एक कोपान दिले इतले नाका, बांयत आले इतले नाका, म्हाका न्हंयत इतलो. देखून कीर्तन 23 काडा. कीर्तन 23 कीर्तन 23 सर्वेस्पर म्हजो गवळी. दावीद कितलें बरें म्हणटा पळया. दावीद कितलें बरें म्हणटा पळया. उतर वाक्य 5. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय तें जालें. म्हजें मातें तेलान मागताय, म्हजें कोप बरोन ओमतता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग खरेंच म्हाका सांगात दितली. हळे यू एनॉयंट माय हेड and my cup overflows and the goodness and righteousness flow wherever I go. आज म्हाका जाय देवा पवित्रत्म्यान म्हजें तेलान न्ही, तेलान म्हळ्यार पवित्रत्म्यान म्हजें मातें माग म्हज्या काळजांत न्हू जळच्यो पवित्रत्म्याच्यो जरी वाळोवन दी आनी हांव खंय येता थंय बरेंपण मेळोवन दी. पळय हांगा कितें आसा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग खरेंच म्हाका सांगात दिताली. देखून तूं जर पवित्रत्म्यान भरलाय तर तूं गेल्ले कडेन दया आनी मोग वाळटा. तूं एका घरा गेलोय, पाद्र्या बायलो आमगेर संतोश जालो. आतां तूं ह्या घरा गेल्या ती मनीस आयली, समाधान जालें आमकां. तूं खंय येताय पवित्रत्म तुजे लागीं आसा तर दया आनी मोग तूं सोन्न येताय. दया आनी मोग सोन्न येताय. म्हज्या भावा आनी भयणी, एकल्या मनशाचो पांय इल्लो मोटवो आसा, इतलो मोटवो आसा. तो चलतना कळटा की ना ताचो पांय मोटवो आसा म्हणून. तशेंच पवित्रत्म नातुल्लो मनीस चलतना कळटा हाचे लागीं ना पवित्रत्म, हाचे लागीं उलोवचें नाका म्हण जाता. बी फिल्ड विथ द होली स्पिरीट माय फ्रेंड्स. तुमचे काळ जाणतावन म्हज्या काळ जाणतावन जेजू कोपा तितलें उदक नाका म्हाका जाय. देखून कीर्तन 1 आसा. जो मनीस देवाचें उतर वाचता आनी नियाळटा तो वाळच्या झरीच्या बगलेक आशिल्ल्या रुखा बरी सदां पासवो. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी जेज पवित्रत्म्याक आमचे भितर आपोवया. कशें आपयना. व्हडलें घर आसा, तातूंत 10 कुडां आसात. 10 कुडां आसात. एक मागण्याचें कूड, एक जेवचें कूड, एक पयशे दवरचें कूड, एक न्हिदचें कूड. आमी जेजू कितें घडलें आमचें कूड म्हणलें हें कूड, हें घर. आमचो 10 कुडां आसात. हांगा मागचें इल्लें पयशे हांगा खंय पुरा खंयचे एक कूड आसा. आतां जेजूक आमी पवित्रत्म्या व्हेला, पवित्रत्म्या व्हरून आमच्या मागण्याच्या कुडान दवरलां. पवित्रत्म्या तूं हांगा राव. पवित्रत्मा म्हणटा तुज्या पयशाच्या कुडाक हांव येता. नाका हांवें खंयच्या रितीन पयशे केल्ले म्हणून केळ्ळ्यार तुका बरें नावचें ना. पवित्रत्मा म्हणटा तुज्या जेवणाच्या कुडाक येता हांव. पवित्रत्म्या तूं थंय हें नाका, हांवें खावचें पियोवचें आहा पळय तें हें पुरा तुका बरें लागचें ना, तूं हांगाच राव. तुज्या न्हिदच्या कुडाक येता. नाका थंय येवचें नाका, थंय ये नाका. तुजे फ्रेंड्सा सांगात बसताय पळय थंय कुडाक रेक्रिएशन थंय येता. ते कळले फ्रेंड्स म्हणून पळयशी जाल्यार तुका बेजार जायत. पवित्रत्म्या तूं थंय ये नाका. जर तर म्हज्या भावा आनी भयणी टीव्ही ओपन करताय, तूं टीव्ही कुडांत तुका आनी पवित्रत्म्या सांगाता बसून तें चॅनल पळोवंक जावचें जाल्यार तूं पवित्रत्म्यान भरलाय. तुजे सायडीन पवित्रत्मा भरल्यार तें चॅनल तो पळयत की. मोबायल ओपन करताय,
मोबायलान तुवें पळोवचें पवित्रत्म्या तुका हें पळोवंक जाय गी जर तर तुका पवित्रत्मा म्हणटाले ते म्हाका चॅनल पळोवं नाका इफ यू आर नॉट वॉचिंग दॅट देन यू आर फिल्ड विथ द होली स्पिरीट उलयताय कोडी कोडीत उलयताय कपाट कपाट उलयताय जर तुजें सांगता पवित्रत्मा आला जाल्यार तें उलयतोय गी तूं पजरे पजरे जोक सकाळांक धाडताय जर तर पवित्रत्मा तुजें सांगता आलो जाल्यार तूं पवित्रत्म्याक ते जोक्स धाडताय गी सो हिम थिंक आज थिंक कर तूं म्हजें सांगता पवित्रत्मा आल्लो जाल्यार हें चॅनल तो पळोवंक सोडतो ना तो येतो ना लायक करतो ना देखून हांव पळयना देखून आमकां पेंतेकोस्त दीस भावन आनी भयणी आमकां पवित्रत्मा जाय चड आनी चड पवित्रत्मा जाय आज तुमी हांगासर आयल्यात त्या पवित्रत्म्यान बरोवंक देखून एक गीत आमी गावया निन्न हागे प्रीती सोरिल्ला पवित्रत्मा आमचो मस्त मोग करता ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಮನ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಮನ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಮನ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಸಿಂಗ್ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ
ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणान जियोंक आशेता सौम्या हांव तुझ्या येण्या लालयता ही सौम्या काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणान जियोंक आशेता सौम्या हांव तुझ्या येण्या लालयता ही सौम्या काळजान म्हज्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निमयेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निमयेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून घरा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवून घरा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसामोना आमची तुका भेटयता कळसामोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता
मोच्या अस्ककायेन पळवून तूं साता मोच्या एकसुरपणा सांगात तूं दिता मोच्या कष्टा दुखा म्हाका बुसयता इसुम्या तूं म्हाका सांग मोच्या अस्ककायेन पळवून तूं साता मोच्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता मोच्या कष्टा दुखान म्हाका बुसयता इसुम्या तूं म्हाका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबे पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाता मोची पदकां सगळीं आपणाचेर घेता इकुलठारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नष्टा वेळार आदर तूं जाता मोजी पदकां सगळीं आपणाचेर घेता अकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, 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 Oradan tukasya, Oradan tukasya, Mahima tukasya, Chi tukasya. Vandidam tukasya, Alleluia, Aradam tuka, Naman tuka, Ogalap tuka, Studi tuka, Chi tuka, Jisu. आनी हांव दाखवाल तुमी म्हजे फांटे तो रूख फांट्यांत हांव कितें आशेता फांट्यान म्हाका चिडकोन रावजय फळ दिनटल्यारी वण्णा ताणें चिडकोन रावजय
ताका जाय जाल्लें उदक, ताका जायले सकत हांव दिता म्हणटा. आज म्हज्या भावा आनी भयणी, जेजूक चिडकोन रावंक तुमी आयल्यात. डेस्परेटली इन नीड ऑफ जीसस. तुमचेच तकी तुमी कितेंच करूंक शकनात. जेजून ताच्या बापा लागीं म्हळें, म्हजेच तकी बापा हांव कितेंच करूंक शकना. जावं पुरो, तुजे कडेन पयशे आसात, भलायकी आसा, सगळें आसा. द मोर यू डिपेंड ऑन युअर सेल्फ, द लेस यू प्रे. तुजेच सक्तीचेर तूं कितलें बरवसताय तितलें उणें तूं मागणें करताय. मुखार जेजू, आज म्हजेच तकी हांव कितेंच करूंक सांगना. देखून तुवें म्हणलें आसा जुआंव 5:19 आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. जुआंव 5:30 म्हणटा म्हजेच तकी हांव कांयच करूंक शकना. जेजू, आज तुजे ती, तुजो जीव, तुजो आत्मो हांव घेवंक आयला. म्हजेच कतकाय, म्हजें वनेपण हांव बरो जाना. देखून जशें तूं पवित्रत्म्यान चल्लोय, हांवें पवित्रत्म्यान बरोवन चलोवंक म्हाका कृपा दी. अर्गां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका, वंदन तुका जेजू. सगळे आमी बसया. म्हाका न्हू इजाया प्रवादीच्या पुस्तकान 63 वाक्य 1 उतर सांगता. पूण ती उपराटली पवित्रत्म्याक तांणी दुख येयलो, देखून तो तांचो दुस्मान जालो आनी तांचे विरोध झुजलो. कितें? ती उपराटली पवित्रत्म्यान ताणें दुख येयलो, देखून तो तांचे दुस्मान जालो आनी तांचे विरोध झुजलो. पवित्रत्मा आमचे विरोध झुजता, आमचो दुस्मान जाता. एक घडी भर दोळे धाम. तुवें पवित्रत्म्याक दुखोवचें कांय करूं नाय. तुवें पवित्रत्म्याक बेजाराय करूं नाय. तुवें मागिल्लें मागणें कित्याक देव आयकना? कित्याक म्हाका सुडका मेळना? होली स्पिरीट इज फायटींग एगेन्स्ट यू. पवित्रत्मा तुजे विरोध झुजता. देखून जेजून म्हणलें, मनशा पुता विरोध उलयल्यार तें बगसत, पवित्रत्म्या विरोध केल्लीं पातकां बगसना. तुज्या काळजान पवित्रत्मा उलयता आनी म्हणटा तें करिनाका, आळे हें करिनाका, आळे थंय वचनाका, आळे हें पियेनाका आनी हें पळेनाका. पूण हांवें कितले पटी पवित्रत्म्या प्रतिभटन करूं ना. तो पवित्रत्मा म्हजे विरोध झुजता न्ही, म्हजे मागणें सर्गाक पावोवंक आडकळ घालता न्ही. दावीद थंय पवित्रत्मा झुजलो आनी बळादीक गोलियाताक ताणें सोलवयलो. पवित्रत्मा कितलो बळादीक पळया. बळादीक गोलियाताक सोलवोसो आमी खंय? जर तर पवित्रत्मा म्हजे विरोध झुजोवंक सुरू करीत जाल्यार हांव निसंतन जातलों. एफेसकारांक बरयलें पत्र 4:30 म्हणटा, देवाच्या पवित्रत्म्याचें मौन तुमी दुखयनाकात. तुवें कांय पवित्रत्म्याक दुखयलाय? देवाच्या पवित्रत्म्याचें मौन तुमी दुखयनाकात. देखून ह्या आराधनांत सोम्या लागीं म्हणया, सोम्या तुवें मुळाय पवित्रत्म्या विरोध केल्ल्या पथकांचें बगसान येना, तरी आमकां काकुळत दी. आमकां बगसान न्ही, आमकां काकुळत दी. आमी बगसान्याक योग्य न्ही जेजू, आमकां काकुळत दी. आमी बगसान्याक योग्य न्ही. तुमची जबाब
सोम्या म्हजी काकुळत कर म्हणा. सोम्या मुची काकुळत कर. पवित्र आत्म्याक हांवें दुखयल्ल्या खातीर, सोम्या मुची काकुळत कर. पवित्र आत्म्याक हांव विसरून सोडल्या खातीर, सोम्या मुची काकुळत कर. पवित्र आत्म्याचें प्रेरण हांवें घेनातल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. पवित्र आत्म्याक तिदविताना हांवें प्रतिभटन दाखयल्ल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. पवित्र आत्म्या विरोध आसलीं पिंतुरां नटन हांवें पळयल्ल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. पवित्र आत्म्या विरोध आसल्या व्यक्ती सांगाता हांवें संबंध दवरल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावन आसचें ही म्हजी कूड हांवें भ्रश्टायल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. पवित्र आत्म्या विरोध हांवें खोटी उतरां उलयल्ल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. खोटी देख वायट देख म्हज्या भुरग्यां बाळांक हांवें दिल्ल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. पवित्र आत्म्यान बरोवन पवित्र पुस्तक हांवें वाचिनातल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. मिसाच्या बलिदानान पवित्र आत्म्यान बरोवन पवित्रपणी भाग घेनातल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. पदकाचे संदर्भ हांवें सुकयनातल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. पदकांत हांव पळण धांवनातल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान हांव कालतो जायनातल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. हट्टी मनाचो मनीस हांव जाल्ल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. पवित्र आत्म्याची ससाय घेवन बक्षी नासतना रावल्ल्याक, सोम्या मुची काकुळत कर. आतां एक गडयेवर उडास करा. खंय सर तुमी पवित्र आत्म्या दुखयला, पवित्र आत्म्या खंय सर दुखयला. जांचे थंय पवित्र आत्मो ना ती देवाची भुरगीं न्हय. देवाचें उतर आमकां म्हणटा. जर तर आज तुका विचार, हांव म्हाका ती सारी बाबा आनी भयणो, तुजे भितर पवित्र आत्मो ना तर हांव देवाचो भुरगो जायना, हांव देवाचें भुरगें जायना. जेजू आयिल्लो आमकां समेस्तांक देवाचीं भुरगीं करच्याक. जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याक दुखयता तेवळ जेजूक चड दुखयता. देखून आमकां पवित्र आत्मो पुरो आनी जेजूस पुरो, तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो. हें गीत आसा पान संको 73. पवित्र आत्मो आमकां जाय. पवित्र आत्म्याचें मोहन म्हाका दुखोवंक सोडिनाका सोम्या. जंय जेजू आसा थंयसर पवित्र आत्मा आमचे भितर येता, आमकां बळवंत करता. गीत आमी गावया पान संको 73. पुरो म्हाका तुंस पुरो, तुंस म्हजो घोडी बरो. गावया तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो, तुंस म्हजो जोडी बरो. पोस करताय तूं दिवन सोरो, दुस्मनांतान कर्ण पारो. पोस करताय तूं दिवन सोरो, दुस्मनांतान कर्ण पारो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो, तुंस म्हजो घोडी करो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो, तुंस म्हजो घोडी बरो. पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें बळ आसल्यार आमी समाधानी जाता. आमी टिका करिना, आमी भियेना. आमी पदकाचे संदर्भ सुकयता, आमी सैतानाक आड रावता आनी पदकी मनशांतल्यान पयस जावता. तुंस आदार म्हाका तुंस आदार, तुंस सरकार पावोवचें धार.
तूं सादार म्हाका तूं सादार तूं सर्गार पावोचें ना वाट चुकलेल्यांक तूं फुडार पातकी मनशांक माफुधार वाट चुकलेल्यांक तूं फुडार पातकी मनशांक माफुधार तूं सदा सोम्या तूं सादार तूं सर्गार पावोचें दार तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सर्गार पावोचें ना पवित्रात्मो आमचेर येताना आमचे भितर जेजूक आमी वाडोवंक सोडटा आनी मरयेन समर्पिले बरी जेजूक आमी संवसाराक दिता जितलें अहम म्हजें थंय उणें जाता तितलें जेजू म्हजें थंय वाडटा The more the Jesus in you, the less the ego in you. The more the ego in you, the less the Jesus in you. Tuns favor, maka tuns favor, tuns mujhe vaate divo. तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मोजे वाटेक दिवो जीव दिलोय धांवडावन काडो भरवशाचे कीन पाकोन जीव दिलो धांवडावन काडो भरवशाचे कीन पागो तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस म्हजे वाटेक दियो तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस मोजे वाटेक दिवो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गोळी करो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मोजो गोळी बरो तुंस सदा सोम्या तुंस सादार तुंस सर्गार पावोचें दार तुंस सादार सोम्या तुंस सादार तुंस सर्गार पावोचें ना पवित्रत्म्यान भरलेलीं कुटुंबां एफेसकारांक बरयलें पत्र म्हणटा आदी 5:18 सोरोप येवन बेबदे जावचे सोन सोडा नाजाल्यार सगळें तुमचें जिवनाक पिड्ड्यार जायत ताचे बदला पवित्रत्म्यान बरा तो कुटुंबांक म्हणटा संपावल कुटुंबाक म्हणटा तुमच्या कुटुंबांनी जें कितें आसा बेदबेदांचें सोन सोडा नंतर तुमचें कुटुंब पिड्ड्यार जायत ताचे बदला पवित्रत्म्यान बरा पवित्रत्म्यान आमचें कुटुंब भरल्यार कितें जाता म्हणटा तो मुखेल वाक्य किर्तनांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान समेची स्तुती करा जर तुमच्या घरा एकलो केदाड एकंतरात्त म्हणून आसता भायर येतना भितर येतना काम करतना पवित्रत्म्यान नासतना तो कंतार म्हणना ते कंतार म्हणटा आसतना आमचे भितरले हर एक खोटेपण भायर वेता भावान आनी भयणीनो अलाव हिम टू सिंग अलाव हिम टू सिंग तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच सर्गां दिया हें सगळ्या कुटुंबाक म्हणटा मागीर गोवाक आनी बायलेक म्हणटा तुमी जायती जाणां हांगा काजर जाल्लीं आसात तो म्हणटा क्रिस्त ती तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती जावन चला
क्रिस्ती घोव बायलांक म्हणटा, तो म्हणटा क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कल्ती जावन चला. घोवान बायलेक कल्ती जावचें, बायलेन घोवाक कल्ती जावचें. तो म्हणटा एकामेकाक कल्ती जावन चला. Ephesians chapter 5 verse 21. घोवान चिंतिनो जो हांवें पत्नीक काल जावंक जाय म्हणून ना. देवाचें उतर म्हणटा तुवें काल जावंक आसा, ती काल जावं दी तुका. पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा तर तूं काल जाताय, तुज्या घोवाक काल जाताय. बायल घोवाक काल जाता, घोव पतीने काल जाता. पळया हे गडीभर न्ही हाड. तूं तुज्या घरा बॉसिंग करताय गी, हांवें सांगले बरी तर जाय जें म्हणटाय गी, तर तुजे थंय पवित्र आत्मा ना म्हण अर्थ. मरी पवित्र आत्म्यान भरलेली, झुजेक ती संपूर्ण काल जाली. आनी पतीने न्हू आपल्या पतींक सोमयाक काल जाल्ले बरी काल जावन चल जाय. जर तर तुमच्या घरा तुम्ही म्हणटात तर उठल्या बसल्याक घोवाक कोडी काडटात, तूं तसलो, तूं असलो, तूं कासाक प्रयोजन नाय असलें उतर तुमच्या तोंडांत येता तर होली स्पिरीट वील नॉट वर्क इन यू. थोड्यांनी म्हणचें आसा घोवाचें लिडरशीप मानून घेवंक नाका. भुरग्यांनी हांवें सांगले बरें आयक जाय. जेजूक पळोवन सांगा, जेजून तो म्हणा. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपल्या पत्नीचें मस्तक. कृपा मागया सर पतीने न्हू, आज कृपा मागा. जावं पुरो पती पियेता, झगड्यां करता, आज सोमयाक समर्पण करया. विपरीत पियोवने आसा, वेळार घरा येना, वायट उलयता, सुखी सोदून काडटा. जर तूं पवित्र आत्म्यान भरल्यार जेजू बरी. जेजून कोणाकी उक्त्या सुवातेर बोट दाखोवना, टिका करूं ना, कोणा विशयी ती वायट उलोवना. आतां पतीने न्हू जायती काजारे दादले हांगासर आसात. सोमयाक पळया, तुमकां कितें म्हणटा जेजू? पती न्हू क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पतीनेचो मोग करा. दादल्यानो तुमकां कश्ट, तुमकां दिल्लो उपादेश कश्ट. बायलांक तुमकां दिल्लो उपादेश सुलाभ. तुमकां काल जावं मात्र सांगलां. दादल्यांक क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमच्या पतीनेचो मोग करा. क्रिस्तान कसो मोग केलो? आमी इतली जाणांक बसली सगळीं कोटींत. आमचो पवित्र सभा कितलीय कोटी जावं दी, जेजू मोग करता. आमी पवित्र सभा कितलीय कोटी जाल्यार जेजू आमचो मोग करता. आमकां तो सोन घालिना. पेद्रोनी सारलें हांवें कितले पटी बक्षीस जाय? 770 पटी. तशें म्हळ्यार एका दिसा हांवें कितले पटी बक्षीस जाय? 7,490 पटी. एका गोवान एका बायलेक कितले पटी बक्षीस जाय? जेजून बक्षिलां. एका गोवान एका बायलेक 490 पटी बक्षीस जाय. तें तुमकां कश्टांचें. गोवांक सुलाबायचें मिसांव न्ही. तुमी पती न्हू. जेजून पवित्र सभे खातीर जीव दिलो. तुमच्या पतीने पासत, भुरग्यां पासत, कुटुंबा खातीर जीव दिवंक देवाचें उतर म्हणटा. आज हांगा जेजू आसा. जेजू म्हणटा स्त्रियानो तुमकां एकच तुमी काळ जाल्यार पुरो. पवित्रत्व काम करता. भुरगीं आसात. भुरग्यानो तुमकां कितें म्हणटा देवाचें उतर? भुरग्यानो
तुमच्या आवय बापाय काल जावन चला. तुमची मम्मी पप्पा काल जाता, तुमचो पप्पा मम्मी काल जाता, तर तुमी कितें पवित्रत्व कितें म्हणटा तुमकां? तुमी दोगांकी काल जाया. आज जेजू लागीं कृपा मागया. आज जेजू लागीं कृपा मागया. जर तर झगडें आसा, कुडी काडटात, बापा येनो तुमकां देवाचें उतर म्हणटा. बापा येनो तुमच्या भुरग्यांक रागार जायचें, चिडावचें न्ही. बगार तांकां बूद सांगून तांचे सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. आज जायती हांव पळय दोगांय तुमी भुरग्यांक घेवन हांगा आयल्यांत. तुमी काजर जाताना तिसरी आंगोन केल्ली. आमच्या भुरग्यांक इगज मताच्या नियमा प्रमाणे क्रिस्ताच्या मोगान आमी वाडयतले हांव म्हणून. जायती हांव पळय दूख घालतात, म्हजीं भुरगीं म्हजे सांगात मागणें करूंक येनात. सोम्याक सांगया, बापा येनो तुमच्या भुरग्यांक तुमी चिडाय नाकात. रागान जर व्हडलो ताळो कान तांकां तिदवी नाकात. मोगान सायडीक आपोवन गुप्ती म्हणा पुता अशें करिनाका. जायत्या घरांनी आमच्या भुरग्यांक उक्त्यान तिदवीत हांव, ती आनीकी हट्ट करतात, आनीकी वायट जातात. जेजून इतले जण ताका वैरी आसले, कोणाकी उक्त्यान तिदवूं ना. आतां आमी समेजतनी आमी पवित्रत्व भरलेली जावच्याक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी कोणा कडेन मनशा कडेन झगडचें न्ही. जेजून एका मनशा कडेन झगडोवना. जेजू झगडलो सैताना कडेन. देखून देवाचें उतर म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत 4, देवाक तुमी काल जाया, देंवसराक आड रावा आनी तुमचे तोंड तो पोळणो जावचो. आमी कोणाक आड रावचें? मनशाक न्ही, शेजारच्यांक न्ही. शेजारच्या कडेन झगडें करूंक येचें न्ही. जर तर तुजे कडेन पवित्रत्व आसा, ताचे कडेन ना म्हूण चिंत तूं. तो तुका कोडी उलयता, वायट उलयता. आज जेजू सांग, जेजू म्हज्या शेजारच्या कडेन पवित्रत्व ना, म्हजे कडेन पवित्रत्व आसा, हांव कोडी काडना, हांव म्हज्या पवित्रत्म्याक दुखयना. म्हज्या घोवा कडेन ना पवित्रत्व, म्हज्या भुरग्यां कडेन पवित्रत्व ना, म्हजे कडेन आसा. पेद्रूचें पत्र अध्याय 5 वाक्य 9 म्हणटा, भावार्थान तीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. आतां कितले जाणांक तुमकां हांगासर बसलेल्यांक सैतानाचें भें आसा, देंवसाराचें भें आसा. देंवसाराक पोळणू दावोवंक न्ही, आमकां पातकी मनशां मात्र पोळणू दावोवंक सांगला. रन अवे फ्रॉम द सिन, नॉट फ्रॉम सेटन. ह्या मनशा कडेन गेल्यार तो पियेता, ताचे सांगता बसल्यार हांवें सोरो पियेजे म्हणून. जर तर त्या व्यक्ती ताका पळोवन तूं 100 मिटर धांव, पायस धांव, धांव. सैतान धांव नाका. जेजू आयिल्ल्यान सैतान सलवलो. तूं म्हज्या खबरे कित्याक आयलाय म्हणालो तो. जेजूक पळोवन सैतान तरतरलो. आमी सैतानाक पळोवन तरतरचे न्हय भावान आनी भयणीनो. हांगा आसा जेजू. पवित्रता म्हणजे कृपा आमी मागया. आतां थोडो वेळ आमकां कितें आमच्या कुटुंबांत बरेंपण जावंक जाय. देवाचे अवतार म्हणटा, पवित्रत्म्याक आमकां एक पिवानसो दिला. एकच आत्मो आमकां पिवानसो दिला. देखून आमी भियेवचें नाका. आमचो आत्मो आमी पवित्रत्म्यान भरून गव्यांक गीत, आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जाय नाका. आमी भियेवचें न्ही. सैतानान म्हजे मुखार भियेजय. 99 पेज. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जाय नाका, कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जाय नाका, कांय
मोजा तूं परिसय नाका काय मियेनाका गव्या आत्म्या मोजा तूं अतिशय नाका काय मियेनाका सांगाता विश्वास तुझो तो सोमियाचेर तुझ्या सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणासा दोंगरार आसता काजळा उदा कोणे बोतला सोम्यान तुका उजव्या हातान उखलून दवरला आत्म्या म्हज्या तूं अतिशय नाका काय मियेनाका आत्म्या म्हज्या तूं अतिशय नाका काय मियेनाका तुका रसलो सोमी तुका सांबाळतलो दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो मोराची कुणबी विविध रंगान कोणे नेटयल्या सोबीत पाचव्या रंगान किरा कोणे सोभयला आत्म्या म्हज्या तूं अतिशय नाका काय मियेनाका आत्म्या म्हज्या तूं अतिशय नाका काय मियेनाका एक घडीभर आमचे दोळे धांपया म्हज्या आत्म्या भिये नाका जेजूक पळोवन सैतान तरतरलो म्हजे भितर आसा पवित्रत्म तुमचे भितर आसत मो संवसारी आले आत्म्याचे की कितल्या की पळा अधिक ती सुकणी अंतरणा वयले उबेना ती लुविना ती त्रास करिना ती तांकां जरी देव पोसता तुमकां पसोरांगी खंडिसांव सोडूता तुमी तांच्याची आत्म्या म्हज्या तूं अतिशय नाका काय मियेनाका आत्म्या म्हज्या तूं अतिशय नाका काय मियेनाका पेद्रू आनी जुवांव रस्त्यार चलतना लोकांनी काटये समेत तांच्या पिडेस्तांगान रस्त्यार दवरलें ताची सावळी पडल्यार पुरो ते गूण जाले एका रुमांत सगळे सिगरेट वडतात एकलो वडिना पूण तो मनीस भायर येतना सिगरेट सुद्दां वास येता पवित्रत्म भरून आसले कडेन आमी प्रवेश जातना आमी तशेंच पवित्रत्मत वास येता आमी पवित्रत्म्यान बरया आमची मत आमी खाली करया जायते संगतीन आमी बरल्या भिये फाल्यां कितें जाता कोण ना परवां कितें जाता कोण ना आमच्या भुरग्यांक कितें जाता कोण ना धंय पवित्रत्मा आसा भिरांत ना दोग या तेग सांगाता मेळ्ळे कडेन आमी मागतना पवित्रत्म तांचेर येता आमी सगळीं उबे रावया सगळीं उबे रावया जेजून हें उतर म्हणलें उबें रावन म्हणलें लोकां मुखार उबें रावन तो म्हणालो कोणी थान येता जाल्यार म्हजे सरशी येवं दी जेजून दोंगराचेर बसोवन शिकोवन दिली दोनीचेर बसोवन पवित्रत्म्या विशीं उलयतना तो म्हणालो उबे रावलो उबो जावन म्हणालो कोणी थान येता जाल्यार म्हजे सरशी येवं दी आमी सोम्या मुखार उबे रावल्या भावा आनी भयणी
तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक कोण म्हणी आसात तर तांचो हात धर, तांचो हात धर. तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक आशिल्ल्यांचो हात धर. तुवें कोणाचो हात धरला तुका कळीत ना, तांचे कश्ट कितें म्हूण तुका कळीत ना. सोम्याचो हात धरला म्हूण चिंत, जेजूचो हात धरला म्हूण तुवें चिंत. ताचे थंय जेजू आसा, ताचे थंय पवित्रत्मा आसा. मैजसो पवित्रत्मो इल्लो कान 70 जाणांक देवान दिलो. आतां तूं पवित्रत्म्यान भरतना सक्कड तुजो हात धरले पवित्रत्म्यान भरतात. मागया एकलो इश्ट ताच्या इश्टा कडेन गेलो, म्हाका 3 उंडे दी, म्हजो इश्ट आयला. ताणें मागलें मागलें मागलें, निमाणें ताका मेळ्ळें. इश्टा खातीर, भावा आनी भयणी, तुका पवित्रत्मो आज तुजे खातीर न्ही, तुज्या सगळ्या कुटुंबा खातीर, तुज्या भुरग्यां खातीर तुवें पवित्रत्मो सगळ्यांक सुवास जावंक आसा. पवित्रत्म्याचें सुवास, जेजून सुवासीक बलिदान भेटयलें बरी. म्हजें आनी तुजें बलिदान सुवासीक, म्हजें जिवीत सुवासीक जाय तर पवित्रत्म्यान भरया. म्हजें सांगाता मना, मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, हांवें ह्या घडये ह्या घडी जांचो हात धरला, जसो हात धरला, तांचे कुटाम, तांचे कुटाम, तांचो वावर, तांचो वावर, तांची भुरगीं बाळां, तांची भुरगीं बाळां, तांचे शिकाप, जे शिकाप, तांची कृशी, तांची कृशी, तांचे कश्ट, जे कश्ट, तांचे पिडा शिडा, पिडा शिडा, ताची आर्थीक अडचणी, आर्थिक अडचणी, सगळे सोम्या सगळे तुज्या पांयांतळे समर्पिता. तुझे पांयांतळी मोगाळा समर्पित जेजू, मोगळा जेजू, हांवें हात धरला, हांवें हात धरला, ताचे संकश्ट, ताचे विनवण्यो, ताचे विनवण्यो, ताची करंदाय, ताचे करंदाय, ताचे बंदपास, ताचे बंदपास, ताच्या पदकाचे ओढण्यो, वादकाचे ओढण्यो, सगळे तुका समर्पिता. सगळे तुका मोगाळा समर्पित. जेजू, मोगळा जेजू, पवित्रत्म्याचे पवित्रत्म्याचे बळाधिक वारे, बळाधिक वारे, पवित्रत्म्याचे उजो, पवित्रत्म्याचो उत्सव, पवित्रत्म्याचे समाधान, पवित्रत्म्याचे समाधान, पवित्रत्म्याची भलायकी आमचेर धाड. आमचे दान, अर्गान तुका, अर्गान तुका, मोगळाप तुका, मोगळाप तुका. हांवें हात धरला हांवें हात धरला, त्या व्यक्तीक, त्या व्यक्तीक, म्हज्या भावाक, तुझ्या भावाक, म्हज्या भयणीक त्या भयणीक पवित्रत्म्यान भरसो मिया. पवित्रत्म्यान तूं भरस मिया. हालेलुया 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 हालेलुया. वडा ताळ्यान स्तुती करा, घट हात धरान स्तुती करा. सोम्याचो आत्मा आमचेर देवो. हालेलुया 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 हालेलुया. Send your power, send your delivering power, O Lord, send your healing power upon us, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्या तुझ्या आत्म्याक आमचेर धाड. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा होगळा स्तुती. सोम्या आकाशांतल्यान तुजो उजो, तुजो पवित्र करतो उजो आमचेर पडो. हालेलुया 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 हालेलुया. आता एक घडीक भर तुमचेच कश्टां पासत मागा. पयस पयसतान तुमी हांगासर आयल्यान. मरे मायेच्या पांयांतळी ती पवित्रत्म्यान भरिल्ली. कुटुंबांतले समस्ये थोड्याच दिसांनी आतां भुरग्यांक इस्कॉल आराम जावंक जालें. सोम्याक म्हणी आमी पवित्रत्म्यान दिवची गिन्यान मोत भुरग्यांक मेळो. जर तर पवित्रत्म्यान भरलेली एलिझाबेथ उतर प्रायर गर्भेस जाली. देवाक असाध्य म्हणल्यार खंयचेंच ना. पवित्रत्म्या वरवीं मरी गर्भेस जाली आनी जेजूक दिवंक शकली. येदोळ पर्यंत तुवें जेजूक दिवं नाय तर तुजी कूड जेजूची कूड जावन परिवर्तीत जावं ना तर ह्या घडी आमी मागया. आमच्या गांवांत क्रिस्तांव धर्म पाळूंक कश्ट आशिल्ले. भिरांत आमचेर आयिल्ली. नवो सरकार आमचेर आसा. देव हें सगळें आडकडी पयस करूं. दुबळ्यांचे कश्टतल्यांचे मागणे देवान आयकलां. आमी विंचून काडलेले मनीस सक्कड जाती खातीच्या लोकांक न्याय करूं, नीत करूं, समाधान हाडूं, एकवट हाडूं, अभिवृद्धी जावं म्हूण मागया. मणिपुरांत आनीकय लोक कश्टतात धर्मा खातीर. 40 की वैरी गरजो उलपल्यो
लोक मेले, मागणे ना, पवित्र पुस्तक ना, संस्कार ना, भिरांत भिरांत. सोम्या तुझं पवित्रत्म्याक थंयसर धाड. तुझ्या पुनर्जीवनपणावळी कसले कश्ट शिसांक आसले की तेच कश्ट आमची भाव आनी भयणी स्वस्तात मोगाळा सोम्या. तांचेर तुज्या आत्म्याक धाड आनी केदींच निराशी जायनाशें, पवित्रत्म्यान बरेंशें कृपा दी सोम्या. सर्व आमी दिमेर पडया, सर्व आमी दिमेर पडया. पावसा खातीर मागया. म्हजे बरी आमचे हात, दोनी हात वयर उबारुया. म्हजेन हात उबारून मागलें, एलियान हात उबारून मागलें. ल्हान कुडको मोड आकाशार आयलें आनी सगळ्या गांवार शिरंदरीचो पावस आयलो. जाकोबाच्या पत्रांत म्हणटा एलिया आमचे बरी सादारण मनीस. ताणें मागलें तेन्ना 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाचें शेण समेत येवना. जेन्ना ताणें मागलें, पावसा खातीर मागलें, पावस आयलो, शिरांदरीचो पावस आयलो. सोम्या तुजे लागीं आमी मागता. हांव सरस पर तुजो देव, म्हाका असाध्य म्हणल्यार कितें आसा? जावं पुरो तुमच्या कुटुंबांत कश्ट आसात, कोर्ट केसी आसात, घोव बायलां मदें समस्या आसात, भुरग्यां बरी सैरीक मेळना, रीण आसा. सगळे सोम्याक समर्पण एक पटी स्तुती करया. सगळे स्तुतीन सगळे आमचे बांदपास मोडोन पडोन लोंकडाचे आड आंबे, काश्यांची दारां सोमी फूड करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या तुझा आधार आमकां दी, तुजी सचाई आमकां दी. आमची हर एक बांदपास मोडोन पडोन सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे वैरी, आमचे आर्थीक अडचणी, आमचे कोर्ट केसी सगळे निवार सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याक समर्पण करून गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या वडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया. उर्मिला त्या रूपाबोला नव्यो रीती आदर्या. Salvormecha ascătuisia Babatace boltivia. Zășe bapa, zășe sputa, Ulasani stutiza, Urmilia răsta săsta, Eka stălean găsita, तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावता. आमेन. हे देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूचे जीवन, कुर्साचे मरण आणि पुनर्जीवनपणाचो उगडास तुवें आमकां घडोवन दवरला. ह्या सक्रामेंता मुखार बसून तुजें उतर आयकून तांची कश्ट, तांची पिडा शिडा, तांच्या काळजाचे अत्रेक तुका समर्पिल्ले ह्या म्हज्या भावा भयणीक दयेन आयकून घे. ह्या सक्रामेंतांत आमकां तुवें बसावन दवरलेली सर्गीची दिरवी, भलायकी, सुडका, संतोष कुटुंबांत एकवट आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या
मंदिर तुझे सोचा भो सुंदर ते उगम शाम समाधानाचे त्या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदूंच्या बसूंच्या सोम्या बळबारांच्या पवित्रत्म्यान कालसा पिडार केला सर्वाय पविसाल्या आमकां कामी देवाक समर्पिना सबूण ताची तेंपलां नितळ आमकां दवर सदांची सोम्या पातकां रागदन्या सोम्या मंदिर तुझे सोचा भो सुंदर ते उगम शाम समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात समलावन तुका वंदूंच्या परसूंच्या सोम्या दरबारांच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमची सभे आसूं. आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी कितें मागल्यार तें हांव तुमकां दितलो. पूण जायते फावटी आमच्या मागण्याक जेजून म्हणचें आसा म्हजो वेळ आजुनूय येवना म्हणून. कितल्या वर्सां थोडीं त्या सवां खातीर मागतात आनी जेजू आमकां म्हणटा म्हजो वेळ आजुनूय येवना. कित्याक काय थोडे फावटी आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन मागना. जर तर पवित्र आत्म्यान बरोवन मागिल्लें तर जेबेदेवांची आवय येवन जेजू लागीं म्हज्या एकल्या पुताक उजव्याक आनी दाव्याक बस म्हणून म्हणटी ना. तें मागणें पवित्र आत्म्यान बरयलें मागणें न्हय. देखून जेजून ताका जाप दिवना. जुआंव आनी जाकोब जेजू सामारियाच्या गांवाक येताना त्या सामारियाच्या गांवच्यांनी लोकांनी ताका स्वागत केलो ना. जुआंवांनी म्हणालो सोम्या आकाशांतल्यान उजो धाड आनी हे गांव भस्म कर. जेजून तें मागणें आयकोंक ना. पवित्र आत्मा आमकां येताना कितें माग जाय म्हणून पवित्र आत्मा मागता. देखून आमी बेज येय म्हणा. देखून आतां ह्या मिसा वेळार जेजू लागीं मागया आमी. जेजू कितें मागचें म्हाका कळना. हांव इतले तेंपान मागता हें म्हजें मागणें आयकनाय तूं. पवित्र आत्म्याक धाड म्हाका. हांवें कशें मागचें म्हणून म्हाका शिकय. स्वार्थान बरोवन मागोवंक म्हाका दिनाका. पवित्र आत्म्या मौन आमी जायते फावटी दुखयलां. प्रतिपट आमी केलां. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. थंय पयसतावन तुमचे कश्ट घेवन आयल्यात. सोमयाक आतां सांगात. मोगाळ बापा तुज्या पुतान सर्गार सोडून वेच्या आदीं आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो बसायलो
जशें तुज्या आत्म्याक पेटोवन तशेंच आमकांय त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अंतियोकांत थोडो काळ रावल्या उपरांत तो परत्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका फाटल्या आनी एक जाग्याची भेट करून भावार्थ्यांक थीर करीत गेलो. अशें आसता अलेक्झांद्रियांत जल्माल्लो आपोल्लो नांवाचो एक जुदेव एफेजाक आयलो. तो उलोवण्यान सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाचे समजणेन प्रवीण. सोमयाचे नवे वाटे विशांत ताणें शिक्षण जोडलें आनी व्हड आत्मीक उर्बेन तो भरलोलो. जेजूक संबंद जाल्ल्यो संगती तो सुखीविणे उलयतलो आनी शिकयतलो. तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशांत मात्र तो जाणासलो. हाणें सिनागोगांत धैर्यान उलोवंक सुरू केलें. ताचें आयकून प्रिसिल्लान आनी अक्विलान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो आनी देवाचे नवे वाटे विशांत सडीत समजणी ताका दिली. उपरांत आपोल्लोन अखायाक वेची अपेक्षा दाखयल्या वेळार भावांनी ताका वचोंक उत्तेजन दिलें आनी ताका थंय स्वागत दिजय म्हणून शिसांक बरयलें. थंय तो पावलेल्या लागायत देवाचे कृपे मरिफात भावार्थी जाल्ल्यांक तो भोवसड उपकारलो. कित्याक तो सभे हुजीर जुदेवा लागीं सणसणीत वाद विवाद चलोवन तांकां सलवायतलो आनी पवित्र पुस्तकांतले दृश्टांत घेवन जेजू खरो क्रिस्त म्हणून तांकां दाखयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओळखकार. आमचो देव अखे प्रितुमेचो राजा. आमचो देव अखे प्रितुमेचो राजा. सोमी स्पर्शानो ताळयो पेटा बोबाट मारून देवाक सैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची भेरांत आमकां आसूंक जाय. कित्याक अख्खे प्रितुमेचो देख व्हरतो राजा तो. आमचो देव अखे प्रितुमेचो राजा. अखे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगांचेर सर्वाधिकार ताणे घेतला. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणे बोसका घेतल्या. आमचो देव अखे प्रितुमेचो राजा. जनांगांचे फुडारी जमता. अब्राहमाच्या देवाचो झोलो जावन आसा. कित्याक प्रितुमेचे हे सादर सगळे आमच्या देवाचे अधीन आसा. सगळ्या वयर तो रासवोट चलयता. आमचो देव अखे प्रितुमेचो राजा. आमचो देव अखे प्रितुमेचो राजा.
उभी राहूया. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा थावन बायसन संवसारा खावायलो आनी आतां संवसार सोड बापा सरशी हावेता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे असो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशा जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागिल्लें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो. ह्यो संगती ओपारी मारपाक हांवें तुमकां सांगल्यो. पूण येतलो एक वेळ जेन्ना हांव ओपारींनी उलोवचोना. बगार स्पश्ट उतरांनी म्हज्या बापा विशयांत तुमचे लागीं उलयतलो. तो दीस येतलो तेन्ना म्हजे नांवी ताचे लागीं तुमी मागतल्यात. तुमचे नांवी हांव बापा लागीं मागतलो म्हणून हांव म्हणना, कित्याक बापूच तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करता देखून हांव देवातावन आयला म्हणून तुमी सतमंता देखून बाप तुमचो मोग करता. बापातावनूच भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरशेन वेता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. तोंडो आनी वायन बापातून स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरी पुरी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकून उर्बेस्त आमकां कर. तुजी खुशी पाडून कुरपेन आमकां भर. पेल्या सेवेची उदार आमकां कर. मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. तोंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरी पुरी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे नावन कर म्हूण आमी परता. म्हज्या भावा भयणीनो, आज हांवें आनी तुमी भेटोवचें हें बलिदान देवाक मानतसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर तुमाकडे घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या आनी ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी सस्नाच्या सुखाक आमी शबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां मनां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवसूया. वयशे आमी करूपा. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व कडी आमी तुका वाकणूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्नाच्या त्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो ताज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण कोरो याजक कोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी एकाच थळ्यान गायता तुजें मुखार. पोवी दरबाराचो सर्वेस पोरतो सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ तसो गुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडून जी काल सुख आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूडन रगत सेवतले आमी समेजता, पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगती आनी तुजो पोती भगवन जुजे, भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. परत ह्या उंड्या वायनांत हे कलसींत आमचे कश्ट आमची पिडा पिडा सोम्याक समर्पण पावसा खातीर मागोवन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमक्षेता तशें आमची दुबात काम बगस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटान दे आमकां निवारण. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजभर चलयता आई ससनाच्या ससनाक आमेन. समयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपण लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे उदयचे म्हाका पावोना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताच्या उंड्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पयणात जामोजो आधार. उंडो तूं सर्गींचो सर्गीक जिविताचो तुका सो कोण सेवता मरण पर्यंत देखता. तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान मोच्या जिये. तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान मोच्या जिये. जिविताच्या उंड्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पयणात जामोजो ओडाता. सूर्यो तूं नितीसो अंकार पयस धांवडावसो तुजी वाट सोचता. सगळीं घरां पावता. तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान
काळजान म्हज्या जिये जिविताच्या उंड्या तुये काळजान म्हज्या भावाताच्या पयणा समजोडादा जिविताच्या ओंड्या तुये काळजान म्हज्या जिविताच्या पयणा समजोडादा प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, या संवसारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासा की हें संस्कारिल्लें जेवण आमी घेवचें म्हणून फरमायलां. ह्या पसण्या वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुका तेरेजम्मा रेबेल्लो ब्रह्मावार 10,000 रुपये. विल्फ्रेड आशा सल्डाना मूड बेळे 1,000 रुपये. सूरज डिसोजा किरें 3,000 रुपये. झीना गोम्स बॉम्बे 3,000 रुपये. तुम्ही मुखार येवचे आनी तुमची मनाची वात तुमी घेवची. तुझ्या भुरग्यापासून वेडाती वेळाकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून वेडाती वेळाकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून ये बोव नितळी आवकारी बोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची बोव निर्मळ आवय जावं ससाण जावं तुका विंचून काडली. देवताक तूं गरबी समावच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच अनान परत्यान तुका दिव. वांग तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव सडत रेखतां. ये दुखे संजे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतेल्यांक तुवें बसयल्या तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळतीचेर पातये आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हळ्यार बसमणेचेर बसून आनी तुज्या बळगोवन ससायाच्या दारार नोंदोवन भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परततां. हे म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनंती कर. देवाची भाग्यवंत कुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर. न्हयतर म्हाका अदीक गरज आसचे उपकार मेळाशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागतां. ते सवा ह्या परी आसात. कातीची पिडा गूण जावंक, फ्लॅटाचे रेकॉर्ड मेळोवंक, काळजाची पिडा गूण जावंक, आवय बापायक बरी भलायकी मेळोवंक, हात दूख गूण जावंक, बरें काम बरो पाग मेळोवंक, कुटुंबाच्या सान्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, पासपोर्ट बेगीन मेळोवंक, ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक, घरचें काम बेगीन जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, बरी न्हीद पडोवंक, वायट चिंतना वायट सपनां पयस वसोंक, आमाल पियोवणें सोडोवंक, गांठी दूख गूण जावंक, काजारी जिवितांत सोडदोड करून जिवंक, आयटींत बरें प्रोजेक्ट मेळोवंक, भुरग्यांचें बऱ्या शिकपा खातीर तांकां बरी भलायकी मेळोवंक, डेंगू ताप गूण जावंक, प्लेटेट कावंट नॉर्मल येवंक, जाग्याच्या केशींत जीक मेळोवंक, रस्तो बंद केल्लो उक्तो करून
वाट आमकां मेळोंक, बिझनेस बरें जावंक, रीण फारीक जावंक, सांबाळ वेळार मेळोंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक, बऱ्या कंपनीन काम मेळोंक, MBBS सीट मेळोंक, बरो पुडार मेळोंक, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, दिश्ट पाटी मेळोंक, डिलिव्हरी नॉर्मल जावंक, मेडिकल सीट मेळोंक, वेरिकोस वेन गूण जावंक, राग उणो जावंक, भुरग्यांचें उलोवणें सुडाळ जावंक, मायग्रेन गूण जावंक, पोटांतलें सिस्ट गूण जावंक. ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मना हांवें करच्या ह्या नोवेना वरीफात तुजे मध्यस्थीकेंतली म्हाका स्टिवर्ती पातळी उसारूंक हांव खुशी उरतां. तुजो दैवीक पूत तुजे कुशीन आसतना ताणें तुज्या खतावेण काळसान पेटयल्या सैमा वर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुजे लागीं परातून मागतां. हे म्हजे मागणी घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक पेटयतां. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमे तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमे तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमे तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल गुरब्यान पयले पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हळ्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान जबार परसळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी उरतां आनी संवसाराची अंत पर्यांत ती परसाळांत वाडोवन दीत म्हण अत्रेकतां. ये दुखेस्तांचे बुजवणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परातून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मरीफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका बचयतां. तुज्या मानाक येदोळ पर्यांत मनशांनी केली सर बरीं कामां. जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें. ह्या मोगा पासून भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परातून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे थंय पावोवंती. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचे दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगींच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लगे आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जेसी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तुवें बिरमोत पाव. ये सोम्या आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दी. जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखोंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळोंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. Pan 5, 286 286. Devaso Spirit moja kalzan haw taso zala sasna to
शिकयता क्रिस्ता पाटलाव करच्या मोरा पोन्या तो धाडटा आमकां दुर्बळ्यांक शिकोवच्या बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवच्या कुर्डे दोळे उगडच्या दंसल्यांक वयर उबारच्या सांगच्या सगळ्या लोकांक देवाचे रास आयला म्हूण ह्या संवसारांत सांगच्या सगळ्या लोकांक देवाचे रास ह्या संवसारांत बापान म्हाका धाडलेल्या बरी धाडटा तुमकां गांवान गावी संवसाक मोचे साक्षी तुमी सर्गावारी तो धाडटा आमकां दुर्बळ्यांक शिकोवच्या बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवच्या कुर्डे दोळे उगडच्या दंसल्यांक वयर उबारच्या सांगच्या सगळ्या लोकांक देवाचे रास आयला म्हूण ह्या संवसारांत सांगच्या सगळ्या लोकांक देवाचे रास ह्या संवसारांत वेताना ओजे वरी नाकात सर्ग्रेस्काय वांटून दियात कामा खातीर दिलेले गेयात दिल्ले कायात तो धाडटा आमकां दुर्बळ्यांक शिकोवच्या बंदे आसलेल्यांक सुटका दिवच्या कुर्डे दोळे उगडच्या दंवाचे रास आयला म्हूण ह्या संवसारांत सांगच्या सगळ्या लोकांक देवाचे रास ह्या संवसारांत मोगळ पुता सवे अंकार मोळी आशिर्वादी आमकां जिसूच्या पवित्र कसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद भलायकीचे माये दर्या सुकरा भाग्यवान कुर्साचे कुर्बीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.